नेक्स्ट टाइम आयत्यो 8 तरी लिस्ट कर 8 नाही जाल्यार माहिती नेक्स्ट वीक फुडल्या वर्सा फुडल्या आठवड्याचो लॉट आता काडपाक कितें जालो पत्तो 8 पासून घेवन दी नाल्यार पत्तो काड एक आमकां एक तुका तशें काड हाजेर एक बेसीक आमी हें घेवया नेक्स्ट फ्रायडे जावचना नेक्स्ट फ्रायडे जावचना घेवया चल नेक्स्ट चालू सरिरा येस नेक्स्ट फ्रायडे 100% जातले ते अशे भाजयतले ते आता तर भाजयले नेक्स्ट फ्रायडे जावचना अधिकारी घेवया आमी दनपार चालू सरिरा येस आता Honorable Speaker, this House unanimously resolves and strongly urges the government to mandate all mining leaseholders within the state to prioritize and ensure the hiring of local trucks, JCBs, tipper vehicles, earth movers, and other heavy equipments owned and operated by Goan residents for transportation and ancillary mining activities, with the aim of supporting local employment and entrepreneurship, stimulating economic growth in mining affected regions, and thereby safeguarding the interests of the local communities impacted by the mining operations through the establishment of clear guidelines and monitoring mechanism to enforce this requirement, as well as facilitation of coordination between mining leaseholders and associations representing local vehicle and equipment operators to ensure transparency and fairness in the hiring process. Speaker sir, regarding the total number of the truck registered under the GL is 8,324. The GPS activated GL truck registered is 1,890. GPS non-activated GL registered truck 6,434. Actually, आम्ही फाटल्याच्या खातीर ट्रक जे आहा ते नवीन मायनिंगान आनी येवच्यांनी एकाच लागून हे केल्ले. दुसरे स्पीकर सर आम्ही मायनिंग लीज दिता आसतना लोकल एम्प्लॉयमेंट जो आसा ताका कंपल्सरी करपाक लायल्या. फाटली जी 12 लिजीस आमची जी एक्टिवेट जाली भितरली जी तीन लिजीस चालू जाल्या तितून सगळे पयली जे लोक आशिल्ले ते फर्स्ट प्रिफरन्स एज गिवन फॉर देम ओनली. आता फक्त हितून उरलो रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टरचो विषय. रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टर अकॉर्डिंग टू द MMDR Act ऑफ MMDR Act 2015 यानुसार जे रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टरचो फक्त विषय उरता त्या खातीर मॅक्झिमम एम्प्लॉयमेंट आनी ट्रक्स हेजे आतां फक्त थोडोसो मशिनरीजचो विषय. म्हाका एसोसिएशन एक 2 दीस पयलीं मिनिस्टर रोहन खंवटे आनी ते एसोसिएशन म्हाका येवन मेळ्ळें. सो वी आर वर्किंग ऑन इट की मॅक्झिमम तांचीच मशिनरी कशी घेवपाक जाता हेजेर आमी सुरू आसा. सो दॅट वी आर फायंडींग द सोल्युशन. I think you are speaking of MMDR Act 2015, which is an amendment to the 1958 Act. Not an act, it's an amendment. Yeah, it is amendment. Honorable Speaker, कितें जाला मायनिंग चालू आसलो तेन्ना सगळे लोक आमचे लोकल ट्रक यूज करताले आनी नॉट ओन्ली ट्रक टिप्पर JCB सगळे लोकल आसताले आनी तेजे भायर आमकां लोकल बिजनेस मेळटाले. पंक्चर काडपाक चाय दुकान सगळे आसताले. आमचे 2012 बंद केलं तेन्ना मनोहर पर्रीकरान बंद केलं तेन्ना 2012 मायनिंग सगळे बंद जाले. तेणे पयलीं बंद केला मागीर MOFान विथड्रॉ केले EC. मागीर मेळटा सुप्रीम कोर्टान पावलो आनी सुप्रीम कोर्टान म्हणला तूं पळोवं नाका आनी तुवें पळोवं नाका आमी स्टे करतात. सो ते सामकें आमगे मायनिंग मेलें तेन्ना. आतां इतले आशिल्ले 12,000 ट्रक आशिल्ले ते आनी ते 12,000 आउट ऑफ 20,000 ट्रक 20,000 ट्रक आशिल्ले ते आमगे 12,500 ट्रक ते सामके रस्त्यार पडले. ते बेले आनी लोकांक भरपूर त्रास जाला. लोकांनी रीण घेयल्ले लोकांनी न्यू ट्रक्स घेयल्ले घालपाक कांय मेळ्ळो ना आनी मागीर ते कुसोन काबार जायन लोन फारीक करपाक घर विकपाक गेले भाटां विकपाक गेले आनी लोकांक भरपूर त्रास जाले. आतां हांव कितें म्हणटा ते जातरी उपरांत आतां तुमी मायनिंग स्टार्ट करपाक हें केलें भुरग्यांचे एड्युकेशनाचे फीज भुरग्यांचे शिक्षण करपाक आनी एम्प्लॉयमेंट सगळ्यांक सरकारा नोकरीक नाका आशिल्ले कित्याक हिंगा जॉब मेळटाले तांकां हिंगा बिजनेस करताले आनी थोडे लोकांनी पासून भरपूर पयशे करून BMW सगळे गेले बरे ग्रेस जाले आमी खूश जाले आमकां प्रॉब्लम ना. पूण हांव कितें म्हणटा आतां परत मायनिंग स्टार्ट जालें तेन्ना एक हिशोब जालो
की आशिल्ले ते कॉन्ट्रॅक्ट घालूंक सोदतात तांकां ते टॅक्स आहा ते टॅक्स वेवर आशिल्लो तो टायम लिमीट दितात 30 दिसाचे अप टू मंथ ऑफ मे अप टू मंथ ऑफ डिसेंबर बरें ट्रक घेयलो जाल्यार तुज्यान बरो जाता ट्रक घेयलो ना जाल्यार लुकसाण जाता कित्याक तूं रोड टॅक्स फारीक कोत्ता सगळे टॅक्स फारीक कोत्ता आनी तुगे बेकार उरता अजून ट्रक सो आमचें मागणें कितें तुमी मायनींग कोत्तात तेन्ना आमगे लोकल बिजनस आमी लोकल आहात तेन्ना आमगे सगळे गांवचे लोक आहात ते तांकां ट्रक आहात तांकां पयले प्रेफरन्स दिवपाक जाय कित्याक लोकल इकॉनॉमी बूस्ट जातली हांव जाणा सरकार सदां म्हणटा सगल्यांक जॉब दिवपाक जायना म्हूण एंड आय कॅन एक्सपेक्ट एवरी वन वील बी गिवन अ गव्हर्मेंट जॉब सो माय थिंग इज बेनिफिटींग लोकल्स आनी थोड्या लोकांनी अजून रीण गेलो आहा तर दॅट शूड गो so we don't have a mistake of the past you have a transparent system by which you be able to accommodate those people who are having these local things पहिले आशिल्ले ते you can take them back on board I understand you are making now on a raising contract different from the mining operators and raising contract but even then when you are giving them it is totally at the discretion of the government so I think the government would have the power because if we allow this local boost to come up I think the kind of frustration and the kind of crimes which also we are seeing I think that will all improve and we'll have a better environment better village economy and I expect that the government will look and attend to all these matters. I rise to speak on the calling attention done on my colleague Mr. Carlos Ferreira. Because sir, mining beltacho issue amaka is honorable CM press amka खूप खबर आसा we are there for the last so many years in this house आणि एक करताना ऑनरेबल सीएम आता सांगला की आपण तो प्रयत्न करता की लोकल घेवपाचे पण आता सध्या 12-14 लिजा जी चालू जावपाची आसा हितू पूर्वी ते प्रोविजन ना आणि खंयचे जे आशिल्ले खंयचे नाकालेले लोकांक हाडून ते भरता स्पीकर आणि मायनिंग हो विषय म्हाका दिसता आमच्या बेल्टाक बी खूबसो म्हत्व लागता आणि हे म्हत्व लागता तेन्ना हे लोकांचे जे खूब वर्सां पयलीं म्हाका अजून लक्षात ना की बिफोर 2002 लोकांकडे ट्रक आसनासले कंपनी हायर परचेस करून दिताले आणि अशें करून खुबश्यो गोष्टी तेन्ना जाताल्यो पूण जेन्ना इकॉनॉमी स्टॅब्लिश जाले लोकांकडे 2-4 पयशे जाले बँकींग सेक्टर येयलो बँकींग रोखडे तांकां फायनान्स दिवपाक लागले हे लोकांनी ट्रक घेतले हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता जे रेजोल्युशन मांडलें म्हत्वाचें रेजोल्युशन आनी हितून भितर मिनींग आसा आनी लोकल तितून एम्प्लॉयमेंट जावपाक जाय लोकलाचे ट्रक चलपाक जाय लोकलाचे मिशनरी चलपाक जाय आतां पळोवपाक गेल्यार खंयच्या खंय कंपनी स्वता मशीन घेता ओके घेवपाक आमी ना म्हणना पूण कंपनी आतां मशीन घेता आनी ऑपरेटींग करपाक दुसऱ्यांक दवरता म्हणजे लोकलांक घेना ते आउटसोर्स करता पण अशें करून ताका इट इज लायक अ हुडविंग थिंग अशें जावपाक जायना स्पीकर सर कंपनी जर मशीन घेता जाल्यार कंपनीन ऑपरेटर आपणाचो ओन पेरोलार घेवपाक जाय चलोवपाक जाय असो लक्ष घालपाक जाय आमी अजुनूय लक्षात आसा की आमी जेन्ना डिमांड करतले की मायनिंग ऑपरेशन चालू जावपाक जाय हे कारण की सगळे जे ते लीज होल्डर जे आशिल्ले तांकां फर्स्ट टायम जे कोण भायर पडले तांकां भितर घेवपाक आणि हे म्हाका दिसता हे अजूनही ते भशेन चलना स्पीकर सर आता म्हणटा की ते लीज होल्डर जाले आता आमी न्यू लीज होल्डर येयल्या थोडे रिपीट जाल्ले आहा थोडे आता न्यू येयल्ले आसा हे तांकां लागीं करना स्पीकर सर हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन कितें आसा की ऑनरेबल सीएमूय मायनिंग बेल्टा म्हाका अजून उगडो आसा 2012 तेन्ना मनोहर पर्रीकर साहेबान जेन्ना आपयले आनी आपूण हें करता तें करता सांगलें तेन्ना तोय आशिल्लो आनी आतां हे सिस्टम जर सारको पडपाक जाय जाल्यार लोकल एम्प्लॉयमेंट मिशनरी ट्रक्स आणि वेगळे जे आसा मॅनेजमेंट जो आसा जे इंजिनियरींग स्किल्स जे मायन्स मॅनेजर जे जनरल मॅनेजर हे कोण गोंयांत ना ही आमी सांगूंक शकता ते भायले कोण घेताले पूण बाकीचे जे कडेन एक्सपिरियन्स आहा जे गोंयांत मायनिंग इंजिनियर कॉलेज जाल्ली पयलीं डिप्लोमा आशिल्ली मागीर BE केली तितून आतां सेकंड क्लास जावन फर्स्ट क्लास जावन एक्सपिरियन्स आहा तांकांय तितून भितर करपाक जाय अशें म्हाका रिक्वेस्ट करता कित्याक अल्टिमेटली जे लोकां खातीर जे मायनिंग ऑनरेबल सीएम चालू करपाचो प्रयत्न करता खुबशी गोश्टी फुडें गेल्यात तोय गोश्टी पयर सांगला की चालू जातल्यो हांव रिक्वेस्ट करता परतून सीएमाक ऑनरेबल सीएमाक एज मायन्स मिनिस्टर की तेणे हें खऱ्यांनी मनार लावन जे आमी प्रॉमिस केल्ले जे लीज जातरी जे आतां एकठांय केल्या लिजी तेन्ना 4-5 लिजी 6 लिजी आसतल्यो आतां एक केल्या तांकां सगळ्यांक आपूण स्वता ताका विचारून बाबा तुम्ही जॉईन जाता हांव जॉईन जालां आनी ना जाता जाल्यार आमकां बोगलायना तर तांकां पळोवन घेवं पूण बाकीच्यो गोश्टी ज्यो चलताल्यो ह्यो चलोवच्यो अशें विनंती करता स्पीकर सर थँक्यू स्पीकर सर श्री विरेश बोरकर
Speaker, sir, I rise in the support of the resolution moved by my colleague Carlos Ferreira. आताच आमचो आमदार आमचो काब्राल बाब हेणें आयज सांगलें की लोकलांक मेळपाक जाय. बरें दिसलें म्हाका, कारण ताणें म्हटलें की आमच्या लोकलांक मेळोंक जाय. खंयच्यान येता, हांव सांगता खंयच्यान येता ते कर्नाटकाच्यान येता. आयज चडशे ट्रक जे आसा स्पिकर सर ते भायरसून येता आनी आयज गोंयकारांचे ट्रक ते घेयना. हांगा असो प्रॉब्लेम कितें जाला स्पिकर सर की असो क्लॉज घातलेलो आसा की व्हडले ट्रक जाय म्हणून, आनी ते आमचे गोंयकार ऑलरेडी जाम जाल्ले आसा. मायनींग बंद पडली, तांकां चड खबर आसतलें. मायनींग बंद पडली, जाम पडले आनी तेंच्यांनी आतां क्लॉज कॉन्ट्रॅक्टरान क्लॉज कशें घालता की व्हडले ट्रक जाय चड कॅपेसिटीचे आनी नवीन ट्रक घेवपाक लायता. आतां ते आमचे गोंयकार एफोर्ड जायना. भायरसून ज्यो कर्नाटकाच्यान येता, कर्नाटकाचे व्हडले व्हडले ट्रक जे आसा ते हांगा हाडून लायता. आतां स्पिकर सर कितें जाला, हे आमचे गोंयकार जो लायव्हलीहूड डिपेंड नासलो, मायनींग डिपेंडंट आमी भोंवल्या ते एरियेन, आमकां खबर आसा कितले त्रास जाल्ले आसा. तांकां आयज कितली म्हणल्यार इन्शुरन्स भरपाक, जो ट्रक पयलूचोच आसा ते इन्शुरन्स भरपाक, रोड टॅक्स भरपाक ही पासून परिस्थिती ना. लोकांनी बाबड्यांनी आपणाची भांगरां पासून विकून उडयली, जी आपणा कडेन कितें सेविंग आसा ती काबार जाली. सो ह्या परिस्थितीन स्पिकर सर आयज गोंयकार जो गोंयकारान तो ट्रक सांबाळून दवरिल्लो तोच ट्रक ताका लावपाक परत मेळना. सो हो अन्याय आयज गोंयकारांचेर जाता. सो हेका लागून एक सारकी कॉम्प्रेसिव्ह पॉलिसी जी आसा, तो स्ट्रक्चर रोड मॅप जो आसा तो करपाक जाय. दुसरे स्पिकर सर, आतां ते कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर घेता आनी सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता, आनी सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता आनी ते कितें करता, हे भायल्यान हाडटा. सो हो भायल्यान हाडपाचो जो प्रथा आसा ही बंद जावपाक जाय, टोटल बंद जावपाक जाय. आमी म्हणटा न्हीज गोंयकारांक जे डिपेंडंट आसा तांकां पयलीं दिवचे. आनी एक स्पिकर सर सांगपाक सोदता, तुमी आतां पळयला हो मायनींग सेक्टरान एक जालो. दुसरो आतां जो भायर आमचो जे कन्स्ट्रक्शन मटेरियल यूज करता, बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन मटेरियल, त्यांचो पासून सिमिलर इश्यू आसा की भायरसून कितलेशे जाण गोंयांत येता आनी ते रेजिस्टर ना. स्पिकर सर हांव कित्याक सांगता, हांगा ते कितें करता स्पिकर सर, एग्रीमेंट मारता आनी एग्रीमेंट मारून ते हांगा ट्रक चलयता. सो हांव स्पिकर सर एकूच मागणी करता की नीज गोंयकारांक मेळचे आनी हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान आश्वासन आयज दिवपाक जाय. जी तेचेर उलयता आसतना हांव पयलीं सगळ्यात पयलीं आमचे ऑनरेबल चीफ अभिनंदन करता की तेंच्यांनी आतांच सांगलां की आपल्या टिमीक कामाक लायल्या म्हणून गोंयकार ट्रककार आहात तांकां हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट चलतात थंय तेंचे ट्रक चले. प्रॉब्लम विशय हांगासर ना, इशू आहा कितें, हांगा लीव एंड लायसन्साचेर ट्रक रेजिस्टर्ड करतात आनी हे भायले मनीस येतात, एक रुमाचे लीव एंड लायसन मारतात, ते लीव एंड लायसन व्हरतात आनी RTOन दाखयतात, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान, आनी ट्रक रेजिस्टर्ड करतात. आतां हे एक ट्रक घेयना एकटो, हो एक मनीस 5 ट्रक घेतात आनी जेन्ना ते कॉन्ट्रॅक्टराकडे ट्रक लायतात ते 10 रुपया कमी करतात आमच्या लोकल्साच्या रेटी प्रमाणे. कित्याक हेचे 5 ट्रक चलतात आनी आमच्या मनशाचो एकूच ट्रक चलता. सो आमकां हेचेर डिसिजनार येवंक जाय. कितें खंय तरी एक दुरुस्ती कर. ऑनरेबल चीफ इतलीच रिक्वेस्ट आहा, लीव एंड लायसनाचेर जे ट्रक रेजिस्टर्ड करतात ते बंद करचे आनी भायले हे ट्रक घेतात, 5 ट्रक घेतात आनी एसोसिएशन फॉर्म करतात. म्हणजे भायले येतले ट्रकूय लीव एंड लायसन रुमाचेर दाखयतले, ट्रक रेजिस्टर्डूय करतले 5 ट्रक आनी एक 15-20 जाण एकठांय येतले आनी एसोसिएशन फॉर्म करतले. आनी आमचे जे एसोसिएशन आहा जे ट्रककारांचे ते वीक जाल्ले आहा, कमी पडलेले आहा. कित्याक हेंचे ट्रक जाले 200-300 ट्रक आनी हेंचे थंय 100 ट्रक आहा. सो हेचेर खंय तरी ऑनरेबल चीफ रिक्वेस्ट आहा, हे खंय तरी लीव एंड लायसनाचे ट्रक रेजिस्ट्रेशन आहा ते बंद करचे, जाल्यारूच आमच्या गोंयकारांक जस्टीस मेळटली. Speaker sir, stand by in support of the private member resolution which is addressed by our colleague Carlos Ferreira. Speaker sir, लामगाव म्हणून गांव आहा एक, आनी स्पिकर सर आमी थिंग गेलो कडेन आतां 2 गोश्टी आहाय स्पिकर सर. 2 गोश्टींचेर आमी क्लियरिटी पयलीं दिवपा जाय. वन इज मायनींग एफेक्टेड आनी वन इज मायनींग डिपेंडंट, आनी थर्ड वन इज मायनींग डिपेंडंट्स हू आर इफेक्टेड बाय मायनींग. आनी स्पिकर सर आमी उलयताय की मायनींग डिपेंडंटांक जे कोण आहाय थिंगा जे मायनींग जाता तेंगे ट्रक लावपा जाय, तेंगे सगळे तेंक धंदो दिवपा जाय, तेंक बिजनेस दिवपा जाय. बट स्पिकर सर सद्या मायनींग एफेक्टेड लोकांचेर आमी कित केलां आनी कित करूं जाय. जो मायनिंगाचेर डिपेंड आहा धंदो कोत थिंगा, पूण तेगे लंग्स पेड्डेर जाले, पूण तेगे हेल्थ पेड्डेर जाला, पूण तेगे पिवपा उदो ना. लामगांव म्हणटाय तो गांव थिंग गेलो कोणे तेम सांगिल्लो आमकां तो आख्खो गांव लिजार दिलो आहा. दे से दॅट द होल विलेज इज गिवन ऑन लीज एंड दे आर नॉट अग्रींग टू दिस. बिकॉज पांडवा म्हणून केव्स आहाय थिंगा लामगांव आनी हे बिचोली एरिया हिस्टोरिकल एक हे आहा की तूं जे केव्स चोवपा वयता तेन्ना आख्खे थीक वेजिटेशनांतल्यान वयता
आणि एकदाच गेला रे ते. मेडिटेशनान वयता तेन्ना पळय. गोवा ऑफ द पास्ट हे तुका कळटा पूण आज लोक थिंग देवूळ आहा तुका खबर आहा म्हूण सांगत हांव खबर आहा. आणि जेन्ना तू खबर आसतना आख्खो गांव लिजा दिलो दे आर ऑल एफेक्टेड जाल्यार हे लोकांक हेल्था पासत तेंगे उदक ज्यो बांय आहाय ज्यो वॉटर बॉडीज आहाय कंटॅमिनेट जालो आहाय सो वॉट इज द गव्हर्नमेंट गोइंग टू डू नाव विथ इमिजिएट एक्शन खबर आसतना एफेक्टेड लोकांक हू आर ऑल्सो डिपेंडंट हे बॅलन्स कितकोन करतले आमी तुगे लंग्स पेडे जालो आहाय पूण तुक लंग्स पेडे जालो आसतना तुक ट्रक चलोवपा जायो कित्याक यू आर डिपेंडंट ऑन ड्रायव्हिंग दॅट ट्रक सो हाव आर यू गोइंग टू मेक शुअर तू ते ट्रकूय दिता चलोवपाक आनी तेंगे लंग्सूय क्युअर करता तेंगे ब्रिदींग आहा ते प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करता आनी थिंगा वॉटर बॉडीज आहाय त्योय रिस्टोर करता आनी तेंगे देवूळ आनी कल्चरल जे हॅबिट्स आहाय त्योय आहा ते भाशेन बॅलन्स करता हे करपाची गरज आहा स्पीकर सर म्हाका दिसना कोण हे रेझोल्युशन ओपोज करतलो म्हणून कोणाक रिटायर बी जावपाचो आहा मायनिंग एरियेचो ताणें हें रेझोल्युशन ओपोज करप स्पीकर सर हें रेझोल्युशन हांवें आनी कालदिसान बरोबर मूव केल्लें तशें क्लब टायप आसता पूण रेझोल्युशन क्लब घेना सो दॅट्स अनदर मॅटर सो हो इशू कितें आहा स्पीकर सर आमी गेले खंयच्या मायनिंग एरियेन कुडचड्यार गेले तांकां तांचे लोकांक जे मायनिंग डिपेंडंट जातले हांव अफेक्टेडाचेर उलयना हांव डिपेंडंटाचेर उलयता आमी हांगा खूब स्किमी काडल्यो मायनिंग डिपेंडंटांक कित्याक सडनली मायनिंग बंद जालें आनी ताचें पोट मारलें आतां मुखेलमंत्र्यान कितें म्हणलां की नवे मायनिंग लिजीस केल्या कंपनीनी घेतल्या आनी आपूण थंय स्थानीक मनशाक प्राधान्य दिवपा खातीर आपल्यान कायदे केले आतां खंयचो कायद्या अंडर तो करतलो तें म्हाका खबर ना पूण मेन अशें आहा स्पीकर सर आमी सगळे ऑपरेशनाचेर उलयतात वी आर टॉकिंग ऑफ एवरीथींग फ्रॉम एक्सकवेटिंग टू स्क्रिनींग टू क्रशिंग टू ट्रान्सपोर्टेशन सगळे हातून मायनिंग सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्युअर्स आशिल्ले जे गोंयचे बिझनेसमॅन तांकां एक होप आहा तांकां एक आशा दिसता की मायनिंग रिझम्पशन जावचें आनी आमकांय आमचें कितें बरें जावचें आनी तेय बी नीज गोंयकार स्पीकर सर म्हणटकीर आतां कितें आहा हें कशें करतलो मुखेलमंत्री पयलें म्हणल्यार गव्हर्मेंटान रेट फिक्स करूंक जाय एक्सकवेशनाक स्क्रिनिंगाक क्रशिंगाक ट्रान्सपोर्टेशनाक रेट फिक्स करची पडटली तुवें नाजाल्यार कितें आहा अंडरकट करून दुसरो येता आतां आनी जे जी तालुक्यान सांगलें ते भशेन कसो येता ते पसून आनी एक करचें कशें पडटलें मायनिंग कंपनी गव्हर्मेंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर हांकां तीग जाणांक बरोबर घेवन डिपेंडंट कोण आशिल्ले स्पीकर सर हांव खरें तांकां आदार जावंक जाय म्हणून आमी रेझोल्युशन मूव केलां सो हे करून एक रायट ऑफ फर्स्ट रिफ्युजल म्हणून तो कॉन्सेप्ट आसता स्पीकर सर रायट ऑफ फर्स्ट रिफ्युजल म्हळ्यार कितें काबराल लोकल काबराल ते एरियेन ताका ते मशिनरी चलोवपाक दी काबराल म्हणटा आपल्या नाका जाल्यार ती मागीर काडून ती आनी कोणाक तरी दी पूण पयलीं रायट ऑफ फर्स्ट रिफ्युजल ताका दिवपाक जाय आतां हें म्हणटलें तुमी खंय आहा काय म्हणून खंयचे तरी तुवें भायल्यान हाडला हांवें भायल्यान हाडूंक ना स्पीकर सर संदूर जे आहा संदूर बेलारी मुखेलमंत्री संदूर बेलारीन हें आहा थंय लोकल मशिनरीच चलता भायल्याची मशिनरी चलना सो स्पीकर सर थंय ते भशेन केला पळय कर्नाटकान ते आमच्यान करूंक जाता सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी फक्त मायनिंग रिझम्पशन हेंच उरना बट एक सगळो एक सगळ्यांक बरोबर घेवन एक इन्क्लुसीव फ्रेमवर्क करप आनी सगळ्याचो फायदो जावप म्हळ्यार तें कितें तें सर्वोदय अंत्योदय ते सगळे जर करतलो ग्रामोदय हे फायनली गांवांतलीच खबर स्पीकर सर म्हणून आमच्या लोकांक एम्पावर करपाक एक डिसायसिवली कितें तरी करपाक जाय आनी लोकल एंटरप्रेन्युअरशिपाक फुडें व्हरपा खातीर स्टेप्स घेवपाक जाय सरकारान क्लियर कट सांगचें हांवें कशें करूं येता तें सांगलां तुमकां स्पीकर सर I rise to speak on the private members resolution moved by Bab Kallus and Bab Vijay Sardesai. आता खूब गरजेचें की ह्या मायनिंग डिपेंडंट लोकांक कितकोन आमी प्रोटेक्ट करतले गोंयभर जी मायनिंग जे तालुका आहाय सगळ्यांगेले जरी तर चोयल्यार एक डिमांड आहा की मायनिंग सुरवात जातली ज्या पद्दतीन 2012 पयलीं लोकां मदें एक आस आसतालो एक स्पेंडींग कॅपेसिटी आसताली 2012 नंतर हे मायनिंग बंद जालें आतां स्पीकर सर स्पेसिफिकली जेन्ना उलयता जावं मेशीन ऑपरेटर जावं ट्रान्सपोर्टर जावं स्क्रीनर जावं जे मॅकॅनीक जावं थिंगा सगळे पसरकार आहाय सगळे पंचर काडे ते टायमार बरो धंदो जातालो स्पीकर सर आज जरी तर चोयल्यार
the government does not have in your policies anywhere to make sure that Goans will be accommodated. आता mining गोंयकाराक हेजो कितलो फायदो जातलो आता हांव सांगता specifically 3 mines are operational today, correct? 3 mines are operational. वेदांताचे उदाहरण दिता 3 million ton capacity. आता ट्रेडिशनली ओवर द इयर्स थिंगाचे मिशनरी थिंगाचे ट्रक ओनर गोंयकार हांकां चान्स मेळटालो. आता वेदांता नाळा शैतान के कायतान हो राजस्थानाचो शैतान के कायतान. आता स्पीकर सर हे जर तूं चोयल्यार हो ऑपरेट कोता मायन हो राजस्थानात ट्रक घेवन येला मशीन घेवन येला सगळें घेवन येला. गोंयकारांक कितें खावपाचो हे कितें सगळो दुडू. स्पीकर सर यू लुक एट एक्सप्लोटेक म्हणलो आनंद श्रीनिवासन हो बेंगलोरचो हो स्क्रीनिंग कोता आयनोर मायन्स बिचोले गांवांत. आता स्पीकर सर ह्याच गेल्या वर्साक हिंगा वर्कर आयिल्ले बिचोली मायन चंद्रकांत शेट्टी ना 150 सुमार वर्कर रिट्रेंच केल्ले. आता हेंगेले कंपेन्सेशन तेंगे शेत गेलें तेंगे लॉस जाला हे एग्रीकल्चर लॉस कंपेन्सेट करपाक वेदांतान त्या टायमार डेम्पो आशिल्लो. आता वेदांतान तेंकां धमकी आसलेल्या धमकी कितें तुमकां घेता नाल्यार जॉइन जाय तुमकां चित्रदुर्ग मारतलो. गेल्या त्या वर्सा तुवें उतर दिल्लें. हे मायनिंगचे पट 155 पीपल आले. दिस क्लियर एग्जाम्पल हांकां रिट्रेंच केलें. मुखेलमंत्रीन म्हाका उतर दिलें लास्ट टायम की तांकां तूं परतून घेवपाक लायतो म्हूण पण कितें जालां. स्पीकर हांव फक्त हेजेरूच उलयता बाकीचे उलयता. स्पीकर सर तांकां क्लियर कट तेणी ऑफर दिली की जॉइन जाय म्हणून आनी लास्ट पर्यंत ते स्पेशली हांव तुका बिचोले मायनिंगेचोच विशय सांगता ते स्वताहून जॉइन जावंक ना. हांव ताजेर सांगता ना हांव कितें जॉइन जाल्लो तें सांगता तो वेगळो विशय. तांकां सांगपाक लागले ना तूं कॉन्फिडन्स जागे स्पीकर आणि ना हे हांवें उतर दिलें कारण ताच्या हांगा सांगिल्लें म्हणून हांवें इंटरव्यून करून तेन्ना सांगला मी जॉइन जाय. हे बारीक लोक हेंगेलो जॉब आसलो ड्रायव्हर हेल्पर ऑपरेटर सॅम्पलर. आता तांकां एक क्लॉज घातला की यू दे कॅन ट्रान्सफर देम पॉलिसी. No, not policy, but you make policy for Goa. Why you are not making policy for Goans? If you can transfer them, there is no ESMA Act like pharmaceuticals what you have put. Why are they threatening them? आज बारीक समाजा जरी तो तेंगे शेत गेले तेंका जरी तो थिंग बेनिफिट मेळना. आता कोण आमदार हा मायनिंग बेल्टाचो ट्रान्सपोर्ट तेगे बेल्टान गेल्यार तो म्हणटलो ना ट्रान्सपोर्टा कॉन्ट्रॅक्ट आपणा पळोवपा जाय म्हणून आपणा अमकें हें जावपा जाय. स्पीकर सर हांव क्लियर कट सांगता. You make this as a model thing. Take these 155 people. Make sure that the company takes them. What is the use? Because if Goans today, जेन्ना आज टेक्निकल ग्राउंडाचे ऑप्शन भायर उडयले. आता हे टेक्निकल ग्राउंडाचे हे भायर उडयले तांकां टेक्निकल ग्राउंड म्हणजे ते वेदांता इन धमकी अशी दिते. इट इज लायक अ थ्रेट इनडिरेक्टली तूं यो अग्रीमेंट सायन मार आनी तितून भितर बरयला तुका चित्रदुर्ग मारूं शकता म्हणते. Why will someone leave their family here? सगळो दूध खावपाचो आनी थिंगा वचपाचें चित्रदुर्ग कितें चोवपाक पिक्चर चोवपाक थिंगा. स्पीकर सर म्हाका दिसता हे व्हेरी सिरियस इश्यू आसा. हो पर्टिक्युलर इश्यू जेन्ना आमी संविधान बचाव अभियानाक गेल्ले त्या वेळार बिचोली हे सगळे वर्कर येयल्ले थिंगा तेमी म्हाका सांगला आनी माननीय इट इज क्लोज टू हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल्सो क्लोज टू चीफ मिनिस्टर. ही नोज गेट देम अगेन सेटल इट. वाय शूड दे बी शिफ्टेड ट्रान्सफर कित्याक मारप तांकां. वॉट इज द यूज. आमकां हिंगा आमगेल्यो मायन गोंयकारा गेल्यो मायन आनी गोंयकारांतल्यो शेतां भाटां गेले तांकां जरी तर हितून बेनिफीट नाजाल्यार कोणा लागून आमी मायनिंग करपाक सोदतात. तर म्हाका दिसता आमकां मुखेलमंत्रीन उत्तर दिवपाक जाय. वेरेवर यू हॅव टू अमेंड certain whether you are going to amend the act, whether the policy, make sure that Goans, because now you have said that more mining blocks will be auctioned. So maximum benefit from that local area they should get it. So हे हेजेर म्हाका दिसता तूं हाका उत्तर दिचें. स्पीकर सर म्हणजे हावजातले बाकीचे सगळे सदस्य वेगवेगळ्या विशयाचेर उलयले. सगळ्यात पयली हे रेजोल्युशन मांडपी बाब कालूच हांच्यांनी सांगलें तर आमी तांकां OTS स्कीम जी आहा पळय न्ही ही तांकां सुरवातीक दिल्ली. जेंचे लोन आशिल्ले ताजो इंट्रस्ट हो सगळो गव्हर्मेंटाक तेन्ना दिला. प्रत्येकाच्या 2-2 ट्रकांचो इंट्रस्ट म्हणजे 7-7 लाख रुपया सुद्दां एकट्याक हे गव्हर्मेंटान डायरेक्टली दिल्ले.
स्पीकर सर तांकां रिट्रेंच तेन्ना केले तांकां जवळपास 24 मंथ्स हाफ सॅलरी ऑफ देअर म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 10,000 रुपया पडटाली ही 24 म्हयने सुमार तेन्ना तांकां दिली. स्पीकर सर तिसरी गजाल आतां जे सांगले नवीन ट्रक आतां जरी जो बाबजी तारोलकरान सांगला तो इशू हांगा लागू पडना. हांगासर जे GL एप्रूव्ड ट्रक आसा पळय न्ही तेच मायनिंगान घेता आनीक आमी GL एप्रूव्ड दिना म्हणून जे नवीन ट्रक जरी तुजो बाकीच्या कॉन्ट्रॅक्टाचो इशू आहा तेंचो जे रेव बीन हाडटा तेंचो विशय आहा तो इट इज नॉट हियर एट प्रेझेंट. हो विशय आहा तो GL एप्रूव्ड म्हणजे नवीन मायनिंगेचो ट्रक घेवपाक ताका GL एप्रूव्ड लागता म्हणजे पयलींचो जो ट्रक आसा ताका रिप्लेस करूंक मेळटा नवीन आनी मायनिंगान घालूंक मेळना. चेक करता ताका GL एप्रूव्ड हय ट्रान्सपोर्टेशन आहा ते 10 टायराचे ट्रक हाडलेले तरी हे GL चेक करता ते आनीक एप्रूवल दिना कारण तेजो मायनिंगान तेजो GIS मॅपिंग जो आहा पळय न्ही ते तेजेरूच आसा. मायनिंगाच्या भितर फक्त ह्या आतां तेणी जे नांव घेतलो वेदांताचो KKS कोण तो ताजे 10 ट्रक म्हणजे बंद दवरल्या स्पिकर्साक तांकां लोकलांनीच आमच्या थंयसले ट्रक आपले घालून चालू केल्या. स्पीकर सर ना मेशीन सगळी तेगी शैतान की कायतान म्हणटाय तो ना स्पीकर सर आमी तो कोण तो जो SKK आहा पळय न्ही मशीन तेजी हांव ना म्हणना. स्पीकर सर मशीन ही अकॉर्डिंग टू द रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टर्स हो तेंच्यांनी भायलो येयल्ल्या कारणान मशीन तेजी हाडल्या ऑल इंडिया बेसिसाचेर मशीन भायर रजिस्टर आसल्या कारणान ती तेणी बट स्पीकर सर हॅन्स फोर्थ 2 गजाली आसा. आमचो पळयता आमी MMDR एक्ट 2015 म्हणजे अकॉर्डिंग टू ओल्ड एक्ट तितून डायरेक्टली इन्क्लूड बट आमचो प्रिफरन्स आसा की हाज्या खातीर मायनिंग एक पॉलिसी भितर तो हाडटा एक क्लॉज काडला सगळे भायले येतले. स्पीकर सर ओरिजिनल मायन ओनर आहले गोंयकार तांकां तरी एक काडी जाल्ले आज सगळे JSW सगळे येता आनी एकलो येता 100%, 130% इतलो अग्रेसिव्ह आहा तुका खबर आहा स्पीकर सर ओरिसाचे येता सगळे ऑप्शनाक 130%, 160% हे मागीर येतले आनी गोंयकारांक घेतले भायले येतले सगळे जे टेक्निकल ग्राउंडार तुवें जे ऑप्शन हे केल्ले हे मागीर हे टेक्निकल ग्राउंडान गोंयकारां मातले मातशें म्हाका दिसता हेजेर तुवें लक्ष घालपाक जाय आनी गोंयकारां फायदो कितको जातलो ते लेटस्ट लेजिस्लेट सम लॉज. स्पीकर सर आमी मायनिंग लीज तांच्या बरोबर सायन करता आसतना आतां पर्यंत फक्त 3 मायनिंगेचेर लीज सायन केला बाकीच्यांचे अजून सायन करूं ना. बाकीच्यांचे सायन करता आसतना म्हणजे आमी जशे स्क्रिनींग कॉन्ट्रॅक्टर रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टर क्रशर्स किंवा भितर हेवी ट्रक्स हे सगळे जरी म्हणजे तांचो चुकून विजयान तेतून आनी एक सजेशन्स दिले की तो फर्स्ट रिफ्युजल रायट ऑफ फर्स्ट रिफ्युजल हो त्यांनी म्हटलो. हांव तितूंतल्यान DMG कडेन आनी सेक्रेटरी मायन्स हाज्या कडेन उलोवन सिंदूर पॉलिसी त्यांनी सांगली म्हणजे कर्नाटकांत संतूर कर्नाटकांतले तें जाल्यार हांव तेंय बी पळोवपाक लायता. बाप LOP हॅड सजेस्टेड द डिफरंट सजेशन्स ती बी हांव सजेशन्स घेता. हे 150 लोक आहेत तांकां मातशें आपयना. स्पीकर सर ह्या 150 लोकांच्या विशय उलयता आसतना हांव ताका सांगता एक ह्या 150 लोकांचो विशय हांवें पर्सनली मॉनिटर केल्लो तांकां सगळ्या जाणांक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली तांच्यांनी जॉईन जाया म्हणून सांगलें. हांव परत एकदां तेंच्या कडेन जॉईन अंडर अ कंडिशन नो स्पीकर तेंच्यांनी बी सरकार कॅन यू डू अ रिक्वेस्ट तुज्यान जाय जाल्यार जात मते विधान स्पीकर सर तुगेले आयकताय ते स्पीकर सर हांची केसूय बी सुरू आसा तांचे हायकोर्टात केसूय सुरू आहा ह्या वर्करांची. त्या ती एक गजाल आसा स्पीकर सर हांव कोठंबी गांवांत रावतां आनी कोठंबी गांव हांव म्हाका मायनिंग म्हाज्या खातीर नवीन न्ही हांव ल्हानपणांतल्यान हे दुशी वाटेंतल्यान मायनिंग सगळें पळयत आयिल्लो आसा. ताची लोकांचे प्रॉब्लेम स्पीकर सर म्हाका खबर आहा आनी जेन्ना लोक त्रास काडटा मायनिंगांतले ते हांवूय जाणा. त्या ती मायनिंगांतल्या लोकांक न्याय मेळपाक जाय म्हणून हांव प्रयत्न करीत आसा स्पीकर सर आनी लिगली कायद्यान जे कितें करपाक मेळटा हांव ताणें रेजोल्युशन हाडलां. हांव म्हणटा की तें रेजोल्युशन जें आसा पळय न्हू तितूंतले जेके कितें घेवपाक मेळटा ते घेवन आमची पॉलिसी मॉडिफाय करपाची सरकाराची तयारी आहा. हांव रिक्वेस्ट करता बाब काल्लू सका तुजे बाकीची सगळी सजेशन्स जी आसा ती आमच्या मायनिंग पॉलिसी मायनिंग पॉलिसीज ना ना सद्या आनी इफेक्टेड आहाय तेंक तरी तुगे तेजेर मागीर हें कोत्या आमी इफेक्टेड आहाय तेंक कॉन्फिडन्स कोर. स्पीकर सर ताणें लामगांव गांवाचो विशय काडलो. लामगांव गांवांतले विशय सगळे म्हाका ताचे मायनिंग अफेक्टेड लामगांव गांव हांव जाणा कारण मुळात थंयसरले जे आहा पळय न्ही हे थंयसली पांडवा किंवा आनी देवूळ आनी तेजें उदक हाजे विशय आमी सोडयता. इतके दीस मायनिंग आनी गांवांतलो सगळो म्हणजे त्या मायनिंगेचो रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टरूच गांवांतले लोकूच चलयताले 100%.
ना ते मुखार ब्लॉक आहे नो ब्लॉक आणि मुखार तू साइन मात मुक्त एक मिनिट 100% रेजिंग कॉन्ट्रॅक्टर जे असले मशीनांनी येते त्याच गावातले लोक चलयताले त्याच गावातले लोक त्यांच्याकडे कामाक आशिल्ले मशीन सुद्धा त्या गावातल्याच लोकांची आशिल्ली आता फक्त त्यांना थोडं स्पीकरचा आवाजून चेक करपाक लायता ना मुखेलमंत्री how will you assure it you'll put it in their contract? Is it in their contract when it was auction the particular Antomota you'll sign their contract? the particular blocks You because of local employment दिवपाचे हे आमच्या आमच्या हातूंतल्यान कंपल्सरी आसा लोकल एम्प्लॉयमेंट शुड We compulsory लिजान आसा आमी लीज साइन करता आसतना लोकल एम्प्लॉयमेंट तेच्यानी 100% घेवपाक जाय my example आहे वेदांताची सांगेल ना बिकॉज सर एम्प्लॉयमेंट 100% आतापर्यंत जितक्यांनी लीज चालू केला त्यांच्यानी आपल्या असलेल्या सगळ्या एम्प्लॉयमेंट जे आसा पयली I now देवा तुका स्पीकर सर आनंद श्रीनिवास support, immediate medical support. बेंगलोरचो For the month of August, what medical support can you श्री give them? चालू सर तुमची कितें See, 6 months, One last. 1 year medical support established. One last. ने लीजान तू साइन मान कोतलो ने लीज पट तू साइन नवे लीज सुद्धा साइन करता तेन्ना आसतना हांव परत एकदा सांगता लोकल एम्प्लॉयमेंटा खातीर आमी कंपल्सरी करता नेक्स्ट लीजीस आता फक्त उरल्या तेजी इसी मेळ्यो काय साइन मारतले आमी येस 3 महिन्या भितर जातले No, I'll tell you one thing. चालता येस I'll tell you one thing. Don't mind what I'm saying this. Under the MMRD Act 1958, the lease has to be in the prescribed format. If it is outside the prescribed format, it is a nullity. So you have to devise by an order by which you are giving it. In addition to that, you put that condition that you can do that. Otherwise, by statute, if there's a variation of that format, the whole lease deed becomes null and void. So that is one thing your law department and your mining has to take care. Second part is, which I had once come and met you about these trucks, which are having to pay these taxes. You had extended the date till December. ग्रीन्स त्यांचो जो हे आशिल्लो पळय न्ही तांकां 50 रुपया ते ऑलरेडी आमी सर्क्युलर काडलो ना फकत मुगे एक रिक्वेस्ट आहा पर डे पुजे पडटालो तो तुम्ही टाइम एक्सटेंड केला चलो ना म्हूण मुझे कितें ताका रिक्वेस्ट भरचे पडना ते मेक इट अवेलेबल टिल वेन दे ऑपरेट द ट्रक्स सेम Same. केले ते ना आणि ते ऑप्शन केन्ना कोतलो तू टेक्निकल ग्राउंडाचेर उडयला ते बिकॉज सर तो डंप ऑप्शन म्हणटा काय लीज ऑप्शन म्हणटा तू डंप ऑप्शन डॅम ऑप्शन इज डिफरंट बिकॉज सर ताका डंप ऑप्शन केल्ले ते डंप ऑप्शनात 2 आसा एक प्रायव्हेट डंप ऑप्शन प्रायव्हेट डंप्स जे लिजान ज्याच्या काढले जमनीन ते, आसा salt काढले दॅट इज ते. वन आणि दुसरे जे गव्हर्नमेंट लँडान आसा तो ऑप्शन जो आसा ह्या 2 महिन्याच्या भितर हो प्रोसेस फायनलायज जातलो आणि डंप ऑप्शन करता आसतना सुद्धा आमी सांगता की लोकल थंयसले ट्रक आणि मशिनरी तांच्यांनी घेवची हे कंडिशन घालता सकयल डंप ऑप्शनच्या बाबतीत 100% कंडिशन कोणी घेतला डंप ऑप्शनचे घेतला पण ते कोर्टान गेला ते गोवा फाउंडेशन कोर्टान गेला कोर्टान गेला आता नेक्स्ट करतले ते वच्चे नाम कित्या वयल्यान स्पीकर सर जरी या उगीच विचारता इट इज फॉर इन्फॉर्मेशन स्पीकर सर हांव सांगता आमी लिगल प्रोसेस फॉलो करून दिला आणि अकॉर्डिंग टू अवर डंप पॉलिसी हे आमी दिल्ले आसा तांच्यांनी सगळे थंयसले लोकल वर्कर आहा पयलीं तांकां परत जॉईन करून घेतले रिगार्डिंग ते शिरगांव आणि पाळी मायन्स तांच्या Yes, वर्करांक आपल्या जॉईन करूनय घेतले Accepting your assurances, I will withdraw. येस ओके येस स्पीकर प्रश्न असो आसा तरा फाटी घेवपाची अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें तरा फाटी घेतलो आता आमी आजच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रपणे घेवया रस्ते व्यवहार मंत्र्यान मागणी क्रमांक 59, 65 आणि 67 सभागृहाच्या मुखार मांडच्यो विशेष Speaker sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand number 59, 65 and 66. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात दिल्ल्या वळे क्रमांनी 7A, B, C, D, E, F मागण्यो सर्वश्री आमदार श्री युरी अलेमाव श्री विजय सरदेसाई विरेश बोरकर क्रूज सिल्वा वेंझी वेगस कार्लोस फेरेरा आणि आपले कपाल सुब्रमण्यो Because I would like to move cut motions listed against my name in circulated list number 7. विजय सरदेसाई Because sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 7A. वेंझी वेगस
Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 7D. Sri Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 7E. Sri Cruz Silva. Speaker, sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 7C. Because I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 7B. Opposition leader, एक 1.5 वराभितर सोपूया सगळे. तेवढ्यान 1.5 तोड ना आमचे. सगळे आमच्या एका वरा भितर. हा 1 वराभितर. आमच्या एका वरा भितर. 1 वराभितर. Opposition side Sri Carlos Ferreira. 7 7:30. तो घातले. एक 15 opposition. अबेगीन काबार होता. 5 पासून नाका म्हाका. अर्ध्यावर मिनिस्टर अर्ध्यावर नवा पहिली जपूया. Yes. शुक्रार बरे. आणि बिल सांग. विजय सर डिसाइड. त्याच्यावर दोतोर येलो. 15 मिनिट घेऊया नी. 15 मिनिट घेऊया. सर बिल पासिंग आहे एक मध्ये. बिल पासिंग आहे. Yes. Speaker sir, Yeah. January दोतोर येलो. दोतोर पोतून येलो. सीएम सांगला 1 वर म्हणून सांगला. सुरू कर पाहिजे. Yes. सुरू कर. सुरू कर. Honorable Speaker, Yes. I rise to support my cut motions and oppose the demands. I'll speak in respect to demand number 65, which is animal husbandry and veterinary services. Yeah. Honorable Speaker, a veterinary doctor should be available 24/7 for emergency cases. Now he was calling out for help, I thought so. Veterinary doctor, I was saying, should be available 24/7. की जाता राती कोणे फोन केल्या शाळेसापासून ते ऑफिसा टायमिंग पळयतात. ऑफिस काबार जातरी मागीर वेटनरी डॉक्टर ना. तो पाटी गायाचे एक्सिडेंट जातात, सोनं कोण मारता सुण्याक. So it becomes a problem to get a veterinary doctor. People have to go to private veterinary doctors. So my suggestion is that you have an online system or on the website for this week who are the doctors who are available 24/7, who will do on a daily basis. You have a list of them, or who come Monday to Wednesday, whatever way you will do it. But it should be published and available online with their phone numbers so that people can contact them. When they bring the dogs and the animals for any treatment, and they have this big difficulty of doing X-rays or blood testing. Hybrid dogs, the high quality of type of dogs, when they are ready to sterilize, what is missing is they need gas anesthesia. Gas gasache, because they have small nak dakle hanchache. So when they have small snout, they have difficulty in breathing. And when they have difficulty in breathing, they can die during the surgery. You can't give a normal type of anesthesia. They have to have this gas anesthesia. So dogs like pugs or a boxer, even Dobermans have this problem. So I ask that it should be made available. Sterilization, we know, is what you are doing, sterilization. There is already a scheme for sterilization. Central government rules are there for sterilization. But where is the sterilization being done is only that Asagaon WVS is doing the sterilization. And I'm told that in Panjim, I can find a way to have a relaxation. Because if more people are ready to come forward to sterilize these animals, it will be better, less load on the government itself. There is a PFA and there's PAWS, which is doing a good job in Panjim. There is no animal shelter for dogs. If you take a dog, where do you keep it? All you do is sterilize it and release it back on the road. And I already have expressed when we brought that bill last time that sterilization doesn't necessarily have an effect of taking off the teeth of a dog. So na gas matloch and Ravi Naik Bam Samtalo to have leopards and tigers as cubs. Teka ani kopas kel zele tege azun astolo. Ek mal zele lok motolo. There is no need of even that. One with the paw, the man can die. So
why I'm saying it's not as a matter of joke, but it's a question that we need to have effective solutions, because even today we have seen some other child has been mauled by a dog. So these are things which we need immediate attention. Cows have got animal shelter, but not for dogs. There's another issue which is coming up very often, and that is people trying to transport meat from across the border. And very often people are being stopped. Of course, if they are bringing meat in very unhygienic conditions, if they are bringing meat in very unsafe manner, if they are bringing meat which should not be, we don't know the quality of the meat, then at that check post itself, I believe it should be even seized, this made and destroyed, because you don't have to keep it, you don't have to keep the sample to produce in the court, you have the right to destroy. But the question is, who stops it? There are fringe elements who are coming and stopping these people. There are people who have no authority in law who are coming and stopping them. Under your Animal Act, it is only a competent officer, and your competent officer, which I have ascertained from your department, is only a veterinary doctor who can do it. Nobody else has the power to seize. Nobody else has the power to stop. Nobody person has even the power to even conduct that Panchanama, even if it's a cognizable offense. You understanding what I'm saying? Therefore, it would be imperative that you have veterinary doctors posted at checkposts. We don't have too many checkposts. Post them at the checkposts, so that immediately they can do a quick, rapid test, and then they can immediately take a decision, and they can take action, whether fining, detaining, whatever can be done thereafter. Because the entire act cannot be operated unless it is a veterinary doctor who is coming in front. Remember what I'm saying? There is one matter which in Mapsa, they went to somebody's house and said they had beef. There was no beef. Finally the report has come that was not even beef. I've taken that to the court, but I'm not talking much about it. But what I want to say, the whole thing of your action will collapse because there was no veterinary doctor. Police went there, even the action of the police was wrong. So I want that veterinary doctor should be done. This way there is no harassment. And also corruption is not there at the check post. Because even if it's got a certificate, everything is in order, push it. And the longer you keep the meat over there, it will rot over there. So then the trader is losing, everybody is losing, and we don't get meat, especially on the days when the feast, when we require it. And finally, the last thing which I want to say is that there's a need to increase the number of veterinary doctors, because we are having children who are going and studying veterinary services outside Goa, but they are not getting any employment back here because there is availability, but you are not giving them the opportunity. If you make that recruitment, I think it will, your department will be able to work in a better manner. I am obliged. Before we proceed further, I would like to remind the members that there is a time that has been allotted to each of you all as per the ruling in the opposition. So I would like to remind all of you all that you all have been allotted a time to put forth your views and suggestions or your inputs with regards to the demands to ensure that there is a smooth functioning and maintenance of the decorum as well as the time of this house. I request all the honorable members to cooperate with me on this particular point so that we are all here as legislators and we send a good message to the entire state of Goa. And such an incident that occurred yesterday should not repeat itself. Jennifer Monserrat. What's the time? 5 minutes is allotted to each member. Thank you, sir. Thank you. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. So first, I would like to appreciate the department and also the Honorable Minister for extending financial aid amounting to 45 lakhs to PAWS last year, and also for enhancing the sterilization amount from 975 to 1,800, which has helped my constituency
to conduct about 400 sterilizations during the last financial year. And also, I would like to thank the government for providing a financial grant of 48,80,000 for the last 3 years towards vaccination. So that again has helped my constituency, and we have conducted about 665 vaccinations for rabies in Talegaon. And also, I would like to congratulate the Minister for the newly opened inaugurated veterinary dispensary in Molem and the upcoming veterinary hospitals proposed in Bicholim, which shows that the Honorable Minister is committed to enhancing veterinary services in Goa. Speaker sir, I would like to make a request to the Minister for considering of utmost importance is the incinerators. So I would like the Minister to decide on having those incinerators. There could be one in the North Goa, one South Goa, and probably one in Tiswadi, because I think the incinerators is the need of the hour today. It's a very crucial tool in preventing contamination of groundwater, especially when animals are diseased and sick and you bury them. There's a lot of contamination that happens with traditional burying of animals that die. And modern incinerators are equipped with advanced emission control systems such as scrubbers, they have filters, and they capture and neutralize the pollution. Speaker sir, I would like to place on the floor or the table of the House this quotes that PAWS has received for incinerators. It is a Chennai-based company, a very experienced company, and Minister in consultation with his department may consider the feasibility of this being implemented at the earliest. And the land required to set up an incinerator is not much. It's about 100 to 150 square meters, and it costs about 35 to 60 lakhs depending on the model, the size, and the capacity of the incinerator. Speaker sir, the village Panchayat of Talegaon is willing to provide the required land so that the projects, so you can start as a pilot project in Talegaon, and it could cater to surrounding areas of Panjim, Santa Cruz, San Andre, and the whole Tiswadi. I would also like to request the Honorable Minister for a revamp of the Tonka Veterinary Hospital. This is one of the oldest hospitals which is running, and it caters to the whole of Tiswadi. The hospital is in a very bad condition, and also there is a shortage of staff. Right now there are about 4 veterinary doctors and only 3 assistants. Now the assistants do the work of an LDC. So if Minister could just consider giving the hospital 1 LDC, I think it would make the work easier for them. Another thing that has come up is about pet ownership. So I think it's important for people to register their pets, maybe with the panchayats or the municipalities, so they have a record of all the animals and to be able to give them a number or let a number of pet owners that are there in each village or the municipality areas, and also maybe a system wherein they could record when the dogs were last vaccinated. Now the animal birth control program also needs to be restructured and strengthened. We need, I think, dedicated centers in the North Goa and South Goa to handle the amount of dogs that Goa has right now. And also compulsory MOUs to be signed by panchayats and municipalities for vaccinations. Maybe they could sign it with the NGOs that are performing the vaccinations in their respected areas, or with Mission Rabies. Also, I would like the department to promote an animal hotline. So maybe, when animals are injured, like no one knows who to call. So once there's a hotline or there's an ambulance that's in service, that will be easier for people to, assist the dogs or the cattle that are injured on the road.
I would like to specifically speak about PAWS. So the people who work at PAWS, especially the dog catchers, the caregivers, and the sterilization workers, many of these are paid 700 rupees per day. And when I spoke to them, all they asked for was a 15 to 20% increase on the salary that they get right now, which amounts to about 140 rupees increase per worker. The minister has last year revised the rates for sterilizations and made it 1,800. But again, there was a request from PAWS to enhance it to 2,000. Now, I would like the minister to consider it. I'm not asking him that he should do it because there already was a rise in it last year. Maybe he could consider it because the animals who are sterilized, they are kept in that shelter for about 3 or 4 days, which increases the amount of medication. So, minister may kindly look into it. And also PAWS has 2 veterinary doctors. Now because of the lack of funds, I think they find it very difficult. They call the veterinarians every alternate day because one receives a salary of 80,000 and one 30,000. So if the minister could just look into that and enhance it if possible. Speaker sir, I would like to speak about fisheries, the fisheries demand. Would like urge the minister actually to release the pending fuel subsidy for 2024 amounting to 1.5 crores approximately, I think for the whole of Goa. He did that last time, so I request him to please consider the same to be done this year. Now there's a concern in my constituency, especially in my fishing community about the trawlers or these mini pursing boats that come within 2.7 nautical miles into the shore. So this has created a problem for my local fishermen. They rely on the fish that they catch for their daily survival, and with these boats coming in, it becomes very difficult for them. I think the minister had spoken about introducing of drones some time back. And I would like to know if these drones, if they are deployed, whether they will be able to catch the violators. Also another demand was cold storage facilities for small fishermen. What I feel is without proper storage, they have to usually sell the catch at a very low rate. So that is the reason, I think, one reason why we need cold storages. Speaker sir, 1 minute. Speaker sir, I recently moved a note for a comprehensive revamp of the Ivaon jetty and infrastructure in Talegaon. A site inspection for the same has already been completed, and the fishermen expressed a few concerns. That is, one would be the existing ramp, then solar lights, a new shed for fishing canoes. So I request Honorable Minister to kindly look into this and just expedite the matter in regards to the infrastructure in Iowa. Thank you, Speaker sir. I rise to support the demands listed for the day. Regarding demand number 66, fisheries. First of all, I would like to thank the Honorable Minister for giving me assurance of building my Shapora jetty. I request him to expedite the work and give the work order as soon as possible. There is a existing ramp at Wagator which needs to be repaired. तुसो साकून धाकटुली ओडी आमचे नुस्तेकाराची वयताली ते existing ramp जे वागातोर हा ते repair करूंक जाय, Speaker sir. Now there are net vending sheds at Bade, Gude and Oshel, तीनूय गावांनी, which needs to be repaired. Oshel and Bade is really in a very bad state. तेही कोरचे म्हणून मागणे. ते तुम्ही सांगला वेबकोसान घातला म्हणून. But Webcos is a very time consuming agency. तेही स्टेट इतून हाडचे आणि वेगाच्या वेगान करचे, कित्याक ओशेलान आनी ओशेलाचे नेट वेंडिंग शेड जाल्यार
आखेच पडला जमनीर. And this also, Bade also is very bad in Asagaon. पहिले आमचे धाकटे व्हडेकारांक 50,000 सबसिडी मेळटाली पर year for petrol, which is reduced to ₹30,000. This subsidy should be again increased to 50,000 as before. आमच्या अंजुना बंदीरवाडो till Bade Asagaon दोरयाची खोई हा, that needs dredging to be done. ते ड्रेजिंग केले म्हणटकूच हेय म्हाका दिसता वेबकोसानूच घातलेले आहा तुमी. So if this dredging is done, I'm not talking about dredging at Shapara jetty. I'm talking about this thing. हे ड्रेजिंग केले म्हणटकूच तो चिकोल काडलो म्हणटकूच ते खोयेतलो. We will be able, our fishermen will be able to do seepage culture and mussel culture. Regarding one request on behalf of all my fishermen from my constituency and all over Goa, the LED fishing, the bull trolling, bottom trolling, हे वेगाचे वेगान तुम्ही बंद करूंक जाय. Every person can see those big lights from the shore. I don't know how your patrolling, coastal patrolling boats cannot see it. हे सगळेच नुस्तें ते LED fishing करून वेले जाल्यार आमकां गोंयकारांक आनी आमच्या नुस्तेकारांक कितें मेळटलें? So this is a big question mark which every MLA has been telling from day one, but nothing is happening as far as this is concerned. During fishing ban म्हयन्यांक during those days, आमचे local नुस्तेकार दर्यान वचना, but we see that fishermen from the neighboring states, they come and venture into our sea, our area, and they take all our fish and go. Where is your coastal patrolling boats? What are they doing? कितल्यो आमचे कडेन coastal patrolling boats आहात तेही आमकां सांगचे. आनी आमच्या नुस्तेकारांची अजूनय आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सर्वे जावंक ना. जे तुमी CRZ वांगडा केल्ली पळय ती आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन परते करचे म्हणून आमची मागणी. Second, according to your gazette of released on 27 of February 2014, एक scheme आली whereby the fishermen were given financial assistance of ₹75,000 for the renovation of their houses. ही स्कीम बंद जाल्या, ती वेगाच्या वेगान चालू करची. नुस्तेकारांक the government shall provide land for construction of houses to landless fishermen. ही स्कीम बंद जाल्या. मागीर there was saving cum relief scheme whereby when the fishermen don't go venture into the sea, they were given 2,700 per month. ती मागीर BPL केली आनी आता कोणूच ना. नो देर आर नो टेकर्स ओन्ली. हे सगळ्या नुस्तेकारांक परते चालू करचे म्हणून आमची मागणी. Regarding animal husbandry, demand number 65. The government of the day has to be very serious regarding rabies vaccination. आम्ही पहिला कबड्डी आमचो प्लेयर ब्रिजेश सलोंकी कोहो मेलो पळय तो. A state level, national level kabaddi player, everybody has seen, because that is one disease which has no treatment. So ejer आम्ही वर्साक एक पावटी on 28 September for 1 month World Rabies Day आम्ही एक कॅम्प दवरतात. But I would request you after another 6 months कोणाची उरल्या ते परते सर्वे करून आणि 15 दीस पण परते एंटी रेबीज वॅक्सिनेशन करचे. Stray dogs vaccination should be conducted regularly. आमका shelter homes for stray dogs आमका एक हांगा हा Asagaon, पण that's not permanent. I mean they are left back to the area from where they have been picked up, I think. So hejer तुम्ही please look into it. The veterinary clinic in Sholi needs an upgrade. तिसर परतो shock येता. So हे पळयचे आमचे veterinary clinic in Sholi. Regarding Goshala, the stray cattle management scheme, every panchayat should be made compulsory to sign.
till you make something compulsory, nothing will happen. Every पंचायत कंपल्सरी करपाची. आमचे आतां हांव सरपंच आहा तेन्ना आमकां पयशे फारीक करूंक पडटाले एक गोरू उखलपाक. Now it is free of cost, but still some of the panchayats are not even bothered to sign. आणि ती गोरवां थंयसर रस्त्यार रावतात आसतात, तो ट्युरिस्टूय मरता आनी ते गोरूय cow also gets hurt in this bargain. आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या शिवोली अतुल सरीन म्हणून आहा आमचो वेलफेअर फॉर एनिमल्स इन गोवा इन शिवोली. कितलीच गोरवां तो तुमचे गोशाळा काम करपाचे तो करता. की शिवोलची गोरवां थंयसर रोड सायड हाडून दवरता. नॉट ओन्ली the cows, also the dogs and various animals. Enkai only private je koruk sottat to take care of the animals. I request financial aid only private lovers of the animals. Enkai korche. We don't have, though we have a high court order to have animal rescue helpline. Ajun helpline tumchi aha kiten na ejoy tumi reply diucho when you are giving your reply. Thank you very much, Speaker sir. I support the demand and oppose the cut motions. Because the demand number 65, animal husbandry. So सगळ्यात पयली आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा की एट लास्ट आमकां वेटनरी हॉस्पिटल आख्ख्या पेडणे तालुका तेंच्यांनी प्रपोजल मूवय केला आणि बऱ्यापैकी फुडें चालू आहा ही काम आणि बेगिनात बेगीन मागता तेंचे कडेन की बेगीन फाउंडेशन स्टोन वेटनरी हॉस्पिटल लॉंग पेंडींग नीड नेसेसिटी आहे माझ्या एंटायर तालुक्याची कित्याक आमकां हॉस्पिटलान वेटनरी हॉस्पिटल आमकां थिवी येवचें पडटालें करासोडे सो आख्खे येद्या व्हडल्या तालुक्यान आमकां हॉस्पिटल नासलें आनी आयज तुज्या खातीर मेळ्ळा तेका लागून धन्यवाद तुजे. स्पीकर सर सगळ्यांनी उलयला स्ट्रे डॉग्साचेर चड उलयना पूण खरेंच कोस्टल बेल्टार आख्ख्या बिचाचेर स्ट्रे डॉग्स भरल्यात आणि अटॅक करीत आहा लोकल्सांकूय टुरिस्टांकूय. तेचेर टुरिझम डिपार्टमेंटांनी तुमी दोगूय जाण बसून हेचेर सोल्युशन काडपाची गरज आहा आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी हे केला की हेचेर काम चालू करतले बेगीन बेगीन सोल्युशन. पूण हे करता आसतना स्ट्रे डॉग्सूच न्हू स्ट्रे कॅटल्सूय भरलेले आहात बिचांचेर. बिचारूय न्हू रस्त्यांचेर मेळटा आनी रातच्या टायमाचेर लायट जर स्ट्रीट लायट जर पेटलेली ना जाल्यार कितलेशेच एक्सिडंट जातात. सो स्ट्रे कॅटल्स आनी स्ट्रे डॉग्स हेचेर मातशें लक्ष दिवचें. स्पीकर सर स्किम्स म्हटल्यार आनी एनिमल हजबंड्री कितलेशेच स्किम्स आहात आनी ते स्किम्स आमी आजून पर्यंत म्हणजे कितलेशेच तेंप जालो स्किम्स ह्या डिपार्टमेंटांनी आहात पूण आजून पर्यंत तो जो आमकां गांवांनी पावोवपाक जाय तो आयज मेरेन पावना. सो तेका लागून रिक्वेस्ट म्हाजी इतलीच आहा की तुमी फक्त पंचायत लेवल आनी बाकीचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तेंच्या तितक्या पुरती मर्यादीत रावूं नाकात पूण स्कुलान जे हाय सेकंडरीन 12-11 भुरगीं आहात ते प्रत्येक हाय सेकंडरीन वचून हे एनिमल हजबंड्रीचे जे स्किम्स आहात ते तितके स्किम्स तांकां तुमी एक्सप्लेन करची गरज आहा. कित्याक सगळे भुरगे शिकतात ते कित्याक मागीर जॉब म्हणटात पूण स्वताच्या हिमतीर आनी स्वताच्या बळाचेर जर रावतले जाल्यार हे तुजे खरेंच स्कीम बरे आहात आनी म्हाका दिसता जर त्या भुरग्यांनी हे इम्प्लिमेंट करीत आनी सुरवात करीत जॉब आनी बाकीच्या बिझनसांक हेतून चड फायदो आहा. फॉर एक्झाम्पल डेरीचे सांगतना गायो ज्यो हाडटात सो म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आहा तुजे वेटनरीचे ऑफिसर्सूय आसतले की काही फार्मर्स कितें करतात 90% सबसिडी तुवें वाडयल्या बरें केलें बरी गोष्ट ही 90% सबसिडी म्हणजे एक गाय तेंचे 90% सबसिडी दितात पूण थोडे काही फार्मर्स आहात ते हेचे मिसयूज करतात. आता हे मिसयूज कशे करतात ते आता ते हाडटना तमिळनाडूच्यान बीन गायी हाडटात ते 4 लॅक्टेशन 5 लॅक्टेशन जाल्ले गायी हाडटात कित्याक तांकां कमी रेटीक मेळटात आनी कमी रेटीक मेळ्ळ्या कारणान तुजी जी सबसिडायज रेट आहा त्याच्याहून कमी हाडटात ते वयले ते मागीर एडजस्ट करतात. सो हांव कितें सांगूंक सोदता तें अंडरस्टँड करूंक जाय तुज्या ऑफिसरान तूं हेचेर नोट डावन करचें कित्याक हे सबसिडी 90% दिल्या ती खरीच युटिलायज जावंक जाय. म्हणजे एक गाय कांयच न्हू म्हणल्यार 1 लाखाच्या वयर पडटा आनी जर समज तूं जर तीच 10,500 जर घेवन हाडली तेणी जाल्यार तो आपले प्रॉफीट हेचेर मातशें लक्ष दिवचें कित्याक आयज आमकां गरज आहा गोंयांत
मिल्क येल्ड आहा ती वाडपाक जाय, मिल्क प्रोडक्शन वाडपाक जाय आनी ते प्रोडक्शन वाडटले जाल्यार बरे क्वॉलिटीचे फार्मर्सांनी गायी हाडपाक जाय. म्हणजे फर्स्ट हांव रिक्वेस्ट करता की डॉक्टर्स आनी स्पेशल वेटरनरी डॉक्टर्स आहा तेंच्यांनी ते एक्झामीन करचे की प्रत्येक गाय जी येता ती फर्स्ट लॅक्टेशन और सेकंड लॅक्टेशनाचीच आसोंक जाय, जाल्यारच ते फार्मरान ते कशें आयडेंटिफाय करा कितें तुजे एक्सपर्ट्स आहा तेंच्यांनी करचे. दुसरे गोटरी, हे गोटरी फार्मिंगेचेर सगळ्यांनी दुर्लक्ष केल्लो, कोणाकूच खबर ना, पूण सगळ्यान बेनिफीट आनी प्रॉफीट आहा ते गोटरी फार्मिंगेन आहा. आयज गोटरी फार्मिंग आमकां गांवागांवांनी पावोवपाची गरज आहा. तुजी स्कीम आहा ती 10 फिमेल गोट्स आनी 1 मेल गोट्स 1,37,000 तूं दिताय तेंकां, पूण खरी बरी गोश्ट आहा, पूण हे पावना अजून पर्यंत लोकां मदीं पावना, फार्मर्सां मदीं पावपाची गरज आहा. हे स्किम्स इतले आनी इतले बेनिफीट तूं दिताय जाल्यार हे गोटरी म्हणजे गोट्स आमी भायल्यान हाडटात, जे घाटा वयल्यान हाडटात आमी आमकां हेका, सो ते आमकां गोंयानूच प्रोड्यूस करूं शकतात. आनी गायींचे स्पेशली म्हटल्यार ब्रिडींग म्हणटात ती गायींची भायले हाडटात पळय, ब्रिडींग हांगासरूच करपाक प्रयत्न करा. म्हणजे हांगासले हांगा आमकां बऱ्या क्वॉलिटीचे फर्स्ट आनी सेकंड लॅक्टेशनाचेच गायी मेळोंक शकतात. स्पीकर सर, दुसरे डिमांड नंबर 66 फिशरीज. सर परत एकदा तुमचे धन्यवाद म्हणटा, कित्याक आमच्या मांद्रे मतदारसंघात फिशरमॅन कम्युनिटी खूब आहा आनी फिश मार्केटूय आसले, थोडे रस्त्यारूय बसताले, पूण पयले फावट जेन्ना प्रपोजल मूव केलो तेन्ना पयले फावट आमकां हरमला फिश मार्केट रस्त्यार आहा ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या फंडांतल्यान आमकां सँक्शन करून टोटल 4 क्रोर्साचे, तशेंच बीच कोस्टल बेल्डार तेंच्यांनी सायन बोर्ड्स आनी तेतून घेतला, टोटल प्रोजेक्ट तो 4 क्रोर्साचो. आनी तेन्ना धन्यवाद म्हणटा की टेंडरूय ओपन जाल्लो आहा आनी बेगीन फावंडेशन स्टोनूय जातलें, म्हणजे हरमल विलेजीक आमकां आमचे फिश मार्केट बरें सारकें वेल इक्विप्ड फिश मार्केट मेळटलें. तशेंच परत एकदा धन्यवाद तेंचे म्हणटा की तेंच्यांनी मॉडर्न इंटिग्रेटेड विलेज मोर्जी हांगा होडयेकार आमचे कितें करताले, बिचाचेर होडयो एका लायनीन दवरताले विठ्ठलदास वाड्यार मोर्जे. आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर जाणा, कित्याक तो पर्सनली इन टच तेंच्या सगळ्या कितलीशींच वर्सां आनी तो जाणा तेंचे डिफिकल्टीज कितें आहा ते. थंय होडयो जे दवरतात हे पारंपारीक पिढयान पिढयो ते वेवसाय करतात आनी अजूनय ते वेवसाय करतात. आनी कितें जाता, सीजन ऑफ जाल्या उपरांत ते होडयो जेन्ना ऑफ सीजन जाता होडयो धापून दवरतात, सीजन स्टार्ट जावचे पयलीं काही थोडे नेगेटिव्ह माइंडेड लोक असतात जे गोंयकारान थंयसर लोकल नासता, भायले आपलो बिझनेस प्रमोट करपा खातीर थंय तांकां हडल जाता बिचार देंवताना ते होडयो आहात म्हणून, खंय ना खंय तांकां उजो घालप तेंच्यांनी रातचे उजो घालप. एवरी इयर एक नाल्यार 2 होडयो जळयतात. आनी हे करपा खातीर आतां जो होडयां खातीर तेंच्यांनी शिल्ड म्हाका तेंच्यांनी प्रोवायड करून दिला. टुरिझम डिपार्टमेंटाची एनओसी मूव केला, CRZ आनी टुरिझमाची एनओसी, पूण बाकीचे एस्टिमेट करून DPR बीन सगळे रेडी आहा. तेका लागून धन्यवाद तुमचे, कित्याक आमच्या मोर्जेकारांचे जे होडये दवरपाक त्रास जाताले ते बऱ्यापैकी तेंच्यांनी हे केला, म्हणजे शेड विथ अलॉंग विथ 4 मोटर्स, म्हणजे होडी दर्यांतल्यान पूल ऑटोमॅटीक करतली आनी स्टोर रूम तेंकां सगळे फेसिलिटीज तेंच्यांनी दिल्या, तेका लागून धन्यवाद तेंचे. तशेंच केरी फिशींग विलेज ते ऑलरेडी टेंडराक घातलेले आहा, केरी फिशींग विलेज तशेंच मांद्रे फिश मार्केट हे दोनूय कंबायन करून आनी आशवे शेड होडयांक हे तिनूय कंबायन करून तेंच्यांनी तो एक टेंडरिंग प्रोसेस केल्या. तेका लागून खरेंच खूब खूब धन्यवाद आख्या मांद्रे मतदारसंघाच्या फिशरमॅन्स कम्युनिटीच्या वतीन, कित्याक तुवें येदे व्हडले प्रोजेक्ट कितलीं वर्सां सगळे तेंचे डिफिकल्टीज ह्या इशू हेतूंतल्यान सॉल्व जातले. स्पीकर सर, दुसरे व्हेरी इम्पॉर्टंट CRZ चो इशू खूब जाता आनी स्पेशली फिशरमॅन्साक फेस करचो पडटा. आनी म्हाका दिसता म्हाजो सर्वे ऑलरेडी मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जाल्लो आहा अलॉंग विथ CRZ आनी फिशरीज डिपार्टमेंट, आनी फक्त वास्को उरला. सो वास्को बेगीन कंप्लीट जाता तो नोटिफाय करून बेगिनात बेगीन घेवचो फिशरमॅन झोन, कित्याक फिशरमॅन झोन केल्या उपरांत आमकां फिशरमॅन्स पॉलिसी करूंक मेळटली, जेणे करून फिशरमॅन्साची घरां आहात तांकां ती घरां बांदूंक मेळटली, होम स्टे करूंक मेळटले, परत तांकां बाकीचे बिझनस भायर रेस्टॉरंट जावंक आनी वायन स्टोर जावंक हे इतर गोश्टी करपाक मेळटले. सो आयज काल फिशींग आहा ते त्या टायमाचेर चलताले तशें ना, जाता तितको आमकां दुसऱ्या वाटेंतल्यान तांकां सपोर्ट करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, सबसिडी आमच्या फिशरमॅन्सांक सबसिडी पयलीं हेका लागून पेट्रोलाक आनी डिझला खातीर 50,000 मेळटली 7 वर्सां पयलीं, आयज तांकां 30,000 मेळटा. म्हणजे खर्च कितें वाडला, एक्सपेंडिचर सगळें वाडला आनी आमी तेंचे पयशे देंवयतात. सो रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बसोन ते 30,000चे 50,000 परत करचे. तसोच तेंचो मोटर बोटीचो मोटर आहा तो 1,25,000 पडटा आनी पयलीं
कोविडा पयलीं तांकां 60,000 रुपया आमी दिताले. आता कोविडा उपरांत आमी तांकां 60,000 बंद केले आनी आता तांकां ते मेळना. सो रिक्वेस्ट करता ते 50% तेजे मोटराचेर तुमी करचे. तशेंच नेट फिशींग नेट 1 लाख रुपया एका जायेक पडटा तांकां आमी 30,000 रुपया दिताले. ते खंयसर तरी 50% करपाची गरज आहा. होडी एक होडी घेवपाक 3.5 लाख पडटात आनी आमी 60,000 तांकां दितात. 3.5 लाखाची होडी आमी 60,000 दितात गव्हर्मेंट. सो ते खंय तरी 50% करची गरज आहा. स्पीकर सर 2 पॉयंट उरल्यात. श्रीम्प फार्मिंग आहा तेचेर आमकां थोडो लक्ष दिवपाची गरज आहा. कित्याक श्रीम्प फार्मिंग म्हटल्यार जे सुंगटां पोसता पयलीं तुका खबर आसतालें आमच्या गांवांत सगळ्याक सुंगटां पोसताले आनी ती श्रीम्प फार्मिंगेचे इम्पॉर्टंट हांव सांगता. श्रीम्प फार्मिंग पयलीं प्रोड्यूस कशें करताले आमी ट्रेडिशनल वेन करताले. म्हणजे जेन्ना पोंड सुकयल्या उपरांत 4 दीस सुकोवन ते 4 इंच क्रॅक पडोंक जाय. कित्याक भितरली कुल्ल्याचो जीव नाल्यार आनी कितें जीव जो सुंगटां कारबार करतलो तो मरोंक जाय म्हणून. आनी मागीर ते 2दा वॉश आवट करताले. मागीर दोपारभर उदीक भरून शेणाचे पोतयो अशें घालताले. कित्याक आनी परत उदीक दोपारभर भरताले तेन्ना शेळो जातालो आनी मागीर सुंगटां हाडून ती सोडटाले. सो 1 लाख सुंगटां हाडली जाल्यार तांकां ती 1 लाख ते शेळ्याचेर ते 15 दीस जगताले. सो हे ट्रेडिशनल वे आमी करताले. आता कितें केलां आता मॉडर्नायज जाल्लो आहा. आता प्रत्येक थोडे कोण करतात ते सिमीट प्लास्टीक घालतात. प्लास्टीक घालून तेचेर उत्पन्न तयार करतात. आता सुमार जर प्लास्टिकाचेर हेचेर जायत जाल्यार प्लास्टीक केमिकल म्हणजे आमी खाता ते हार्मफूल. सो हेचेर मातसो लक्ष दिवन हे हांगासर आमी ओल्ड ट्रेडिशनल वेन आमी करताले ते करचे. कित्याक 1 लाख बी घातले जाल्यार 65% फक्त जगता बी तेतुले. बाकीचे कोण ना कोण खाता नाल्यार मरता अशे गोश्टी येता. सो हांगासर तेंची सबसिडी वाडोवपाची गरज आहा. दुसरे तुजे मसल्स शिणाण्यो हे इंट्रोड्यूस केले खरी बरी गोष्ट. शिणाण्याची हे फार्मिंग इंट्रोड्यूस पूण ते गांवांनी अजून तरी पावोंक ना. ते पावोवपाची गरज आहा. आनी लास्ट एक्वेरियम आमचो जो सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान पास जाल्लो आहा एक म्हणजे एक्वेरियम गॅलरी म्हणटा ते सिंगापूर एक्वेरियम आहा त्या लेवलीचेर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सींत एक्वेरियम येता. तेका लागून परत एकदा आमच्या मिनिस्टराक धन्यवाद. मायकल लोबो. Speaker sir, I rise to support the demands listed in today's order. Speaker sir, speaking on fisheries, पयलो फिशरीजाचेर उलयता हांव. फिश म्हणजे आमचे स्टेपल डायट ऑफ अवर गोवन. आमचे नुस्तें रुचीचें नुस्तें पूण नुस्तें म्हारग जालां आनी हेचेर आमी सगळ्यांनी काळजी घेवपाची गरज आहा. आनी आदी ह्याच सभागृहान 2012 आमी डिबेट करतना नुस्तें म्हारग जाला तेचेर एक तडको काडलेलो. म्हणजे ते एक वॅन्स हाडलेल्यो. नुस्तें सगळ्याक एक आमचे म्हापसासून गिरी येताना एक थिंगा रावताली, कलंगूट रोडार एक रावताली, म्हापशान तुज्या एक रावताली, सगळ्याक रावताले. त्यो वॅनी आतां दिसना आनी तेचेर सबसिडायज फीश मेळताले. आनी जो तर सगळ्या सर्वसामान्य मनशाक आमी नुस्तें दितले जाल्यार ह्या फ्युचरान सबसिडायज फीश दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, सबसिडायज फीश, how you will do it and how you will incorporate it in your budget, you will have to discuss with your director and your entire team how you will help the fishermen, the local fishermen, so that his kids do not stop this tradition. आता आमी पयल्ले आहा स्पीकर सर की फिशरमॅनाचे 2-3 जाण चेडे आसता तितलो एकटो चुकोन जाल्यार फिशींग ट्रेडिशन फुडें व्हरता, बाकीचे जाण सोडटा. ते म्हणटा परवडना आमकां. आतां सांगला पळय तशें जे आदी आमी सबसिडी दिताले केरोसीन ओ पेट्रोल सबसिडी, तेजे भायर जे आमी एक मिशिनाचेर सबसिडी दिताले हे सगळे कमी जायत गेल्ले आहा. सरकाराच्या वाटेनसून कमी जायत गेल्ले आहा. ते म्हणटा आमी जो तर स्पेशली सगळे राखणकर आमी जो तर फुडें वचत तिचे आउट ऑफ गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मालपेचे बोटी ते येवन तेंचे बुल ट्रॉलिंग व्हडले जाव घालून तेंचे जाव काबार करून म्हणजे 2-2 बोटी वांगडा 3-3 बोटी वांगडा येवन ते सगळे तेंचे बुल ट्रॉलिंग करून नुस्तें व्हरता. स्पीकर सर, हांव कित्याक उलयता ऑनरेबल मिनिस्टराक की आयज डबल इंजीन आमचे सरकार आहा, तुजे कडेन फास्ट बोट हाडपाची गरज आहा. म्हणजे स्पीड बोट फास्ट
आता हा आमच्याकडे, पण ते तुझे रफ सी जालो मातसो जाल्यार तुजी बोट फुडें वचना. 2-3 फावटी आमी बसून कलंगूटसून बोटी दिल्ल्यो तुमकां, म्हणजे कॅप्टन ऑफ पोर्टान अरेंज करून दिल्ल्यो आदी की वचोन तांकां धोरा म्हणून, मालपेचे बोटी धोरा म्हणून. हांव कित्याक म्हणटा की आमचो ट्रेडिशनल फिशरमॅन तुवें सांबाळपाची आयज गरज आहा. आनी दे आर लुकींग एट यू की यू वील हेल्प द ट्रेडिशनल फिशरमॅन. कित्याक यू नो द एंटायर बेल्ट, म्हणजे तू आख्खो बेल्ट जाणा, शापोरासून ते अप टू आमचे जिताची कॉन्स्टिट्युएन्सी मांद्रे, ते आख्खो जाणा तू अप टू काणकोण. यू नो देम, यू आर वन ऑफ देम. सो वेन यू नो देअर नीड्स, तेंचे कितें प्रॉब्लेम आहा तर स्पेशली ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे ट्रॉलर ओनर आहा ते भायर वयता, तेंचे भितर जो वाद आहा आयज पासून चालू आहा की ते वयता व्हडलो जनरेटर घेवन आनी जनरेटर थिंगाच उरता आनी ते मागीर कितें ते LED बल्ब घालता भितर सगळो जीव पासून मारता. हो अजुनी पासून डिबेट चालू आहा. सेंट्रल गव्हर्मेंटान लेजिस्लेशन हाडलें, बॅन केले, स्टेट गव्हर्मेंटान बॅन केले, पण ते बॅन अजुनी पासून जायना. खंय तरी दबाव येता, डिपार्टमेंटाचेर दबाव येता, कोण डेलिगेशनां घेवन येता आनी हे तेंचो व्यवसाय अलॉंग विथ LED बल्ब चालूता. तितून एलिगेशन जाता फ्रॉम ट्रेडिशनल फिशरमॅन की आमचो कॅच वयता म्हणून. जे नुस्तें धोडेक येता ते बल्ब घालून थिंगासरूच स्टॉप करता आनी सगळे व्हरता. हेचेर मातशें तुवें एक तडको काडचो पडटलो. यू विल हॅव टू सी अ मिडल वे हाव यू कॅन हेल्प द ट्रेडिशनल फिशरमॅन अँड द ट्रॉलर ओनर बाय बॅनिंग दॅट LED. म्हणजे LED बॅन आहा. सो LED जेन्ना बॅन आहा ते यूज कशें करता आनी तांकां कोण परवानगी दिता. आतां तुजे डिपार्टमेंटा कडेन तसो हे ना, यू डू नॉट हॅव द रिक्वायर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर. हांवें सांगला पळय तुवें, यू विल हॅव टू ब्रिंग एटलिस्ट 2 or 3 बोट्स. आमचे कडेन तुजे कडेन बोटी जाय, बरे हाय स्पिडाचे बोटी जाय, डबल इंजिनाचे बोटी जाय तुका, सो दॅट युअर पीपल कॅन गो अप टू बियॉन्ड 5 nautical miles अँड चेक what is going on over there. LED फिशिंग जे आमी हिंगा उलयता सभागृहात ते चलता काय चलना. धोडेर रावत जाल्यार दिसता उजवाड सगळो, जो उजवाड दोरयान भितर दिसता तो LED. स्पीकर सर, हांव कित्याक उलयता, कित्याक आय एम टॉकिंग की ट्रेडिशनल फिशरमॅन बॉर्न जावंक पडना गोंयान. आदी मातांनी सालदानाचो उगडास येता म्हाका, तो ह्या सभागृहानूय झगडटालो, भायरूय झगडटाले. कित्याक व्हडली आंदोलनां केली तेंच्यांनी की ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमचो उरचो म्हणून. आख्खो कोस्टा वयले जे लोक आहा ट्रेडिशनल फिशरमॅन प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा ते तेंचे भुरगे फुडें हे ट्रेडिशन व्हरचे म्हणून थोडे जाण वाजेले. म्हाजे कितकेशेच फ्रेंड आहा थिंगा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा तेजे भायर आहा, ते वाजेले. कित्याक हे सगळी ही कारण हे LED एक आहा, बुल ट्रॉलिंग आहा, मालपेचे बोटी येता ते बुल ट्रॉलिंग करता, ते LED घालता, ते सगळे भाशेचे करता. आमचे उदकान येवन ते फिशिंग करून वयता. म्हणजे आमचे the water which is meant for fishermen of Goa, तेंचे वाटेन तेंचो दर्या भरपूर आहा, महाराष्ट्राचे वाटेन तेंचो दर्या भरपूर आहा, पण आमी तिका वचना, आमी धोडेक आहा. पण म्हाका दिसता खंय तरी आमी ड्रॉ लायन करपाची गरज आहा आनी तुवें हेल्प करपाची गरज आहा. ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे जे दुख्ख आहा ते एक दीस तूं यो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आयक. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुवें वचपाची गरज आहा आनी तूं जर तर वचोन थिंगासर जर तर एड्रेस करची हो इश्यू, वॉट आर युअर प्रॉब्लेम्स, तेंचे झेटी तूं सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन घाल. एक बरो व्हडलो आख्खे गोंयचे फूल कोस्टल बेल्टाचे रिक्वायरमेंट घाल की कितें कितें आमकां जाय. जे आदली रांपां आहा ती सारकी करपाक जाय, तांकां शेड घालपाक जाय, नेट वेंडिंग शेड घालपाक जाय, आनी कितें घालपाक जाय. म्हणजे आयस बॉक्सीस व्हडली, मागीर एक फ्रीजर खंय, म्हणजे प्रत्येक तालुका वायज तू घाल न्हू एक बरो व्हडलो आमकां रेफ्रिजरेशन. म्हणजे हो रेफ्रिजरेटर इज ओनली मेंट फॉर एंटायर दीस, तेका कंपार्टमेंट घाल, लॉक्स घाल, प्रत्येक एरियाक एक दी. म्हणजे यू गो इट इन अ मॉडर्न वे, डू इट इन अ वे वेर ट्रेडिशनल फिशरमॅन विल रिमेंबर यू. स्पीकर सर, एनिमल हजबंड्रीचेर एक उलोवंक सोदता हांव. एनिमल हजबंड्रीचे जे इश्यूज आहा ते म्हाका दिसता द पेट्स आर व्हेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स. आतां कितें करता, कितली भुरगीं आहा म्हणत जाल्यार 4 जाल्यार 5 सांगता, तो पेट आहा तो तेचो भुरगो तो आसता.
अशें जाल्लें आहा गोंयांत की जो पेट आहा ताजो भुरगो आसता सीक जाले काय दोतोर ना एक्सरे काडूंक जाय ते आमचे एडवोकेट कालुसान सांगला म्हणजे तुझे जे हॉस्पिटल आहा वेटेनरी सर्विसीस हॉस्पिटल आहा आमचे स्पेशली बार्देजांत जे हॉस्पिटल आहा यू हॅव टू अपग्रेड इट वी हॅव गॉन बॅकवर्ड्स सो तुवें मुख्यमंत्र्या कडेन बसोन जे मॉडर्न जे अपग्रेडेशन करपाक जाय तुझे वेटेनरी हॉस्पिटलाचे ते हाव यू आर गोइंग टू अपग्रेड नॉट ओन्ली हियर इवन इन सालसेट प्रत्येक तालुक्यान एक आसपाक जाय ते आणि तितून सगळे भाशेची फॅसिलिटी तितून सगळे भाशेचे डॉक्टर तितून सगळे भाशेचे जे तेका डॉक्टराचे असिस्टंट आहा पळय ते सगळे आसपाक जाय मनीस आय फील दॅट वी आर व्हेरी मच बॅकवर्ड व्हेरी मच हांव तूं रागार जावप ना पूण तुवें पयशे मागूंक जाय हांव जाणा तूं काम करूंक सोदता म्हणून आय नो यू वॉन्ट टू वर्क बट यू वील हॅव टू सीट विथ सीएम अँड टेल हिम दॅट वी वील डू अ मॉडेल ऑफ वन हॉस्पिटल वेटेनरी सर्व्हिस हॉस्पिटल आमी एक घालया आणि गोंयच्या लोकांक दाखोवया असली हॉस्पिटलां प्रत्येक तालुक्यान जावपाची गरज आहा हांवें तुका सांगलें फोर्थ इज द डॉग इज देअर सन म्हणून ते म्हणटा ऑर शी इज द फिमेल म्हणजे तेंचे डॉटर म्हणून अशें जाल्लें आहा आनी जेन्ना तेका कितें जालें जाल्यार ती रडटा घरा लागीं आमचेय पासून आमच्याय घरान अशेंच सिट्युएशन आहा म्हणजे पेट्स आर व्हेरी 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 लविंग स्पेशली कॅट डॉग आसूं म्हणजे काव आसूं वासरू आसूं इतले एक्सिडंट जाता स्पीकर सर तुवें पयला आसतलें एक 2 मिनटांनीच सोंपयता एक्सिडंट इतले जाता तेंकां खूंय व्हरतलो ती गायेक काडटा कोण आनी दोग तीग जाण येता आनी धुकलून सायडीक दवरता रोडाचेर कोण ना व्हरपाक आमी हे सभागृहान उलयता I know you are positive to bring this change, but you will have to sit with CM to bring about the required change. सुणे वाडत आहा आमी म्हणटा हो एनजीओ काम करता तो एनजीओ काम करता तो एनजीओ काम करता जाल्यार सुणे वाडटा कशे बिचार यू सी द नंबर ऑफ डॉग्स ऑन द बीच all these tourists who are coming they are scared to walk you go in the fish market you go in GMC you go in district hospital you go in any place there are dogs just increasing in numbers somewhere down the line we are not working who is not working panchayatiche kam municipalityche kam to control the dog population nobody is working ha khare sangta tuka you take it from me nobody is working there are few NGOs who are doing an excellent job तू आणि हांव वांगडाच असले थिंगा मया शिकेरी काय बरें तेणी वाडूयत गेले ते शेडी हाडटा हुंय मेवता थिंगासुरली गोरवां हाडून घालता पूण थिंगासुरी लोकल सिट्युएशन हांव तेंकां आतां म्हणजे मयाचे लोक म्हणटा आनी कितले हाडटले तुमी खरी गजाल ती तशें तूं तालुका वायज घाल न्हू वाय आर यू नॉट रेडी टू सीट विथ आवर revenue minister and check where you will get comunidad land put taluka wise बार्देश तालुकाचे ही गौशाळा पेरणे तालुकाची ही गौशाळा ते सायडीन बिचोली तालुकाची मया ऑलरेडी आहा ते सायडीन तिसवाडी तालुकान एक गौशाळा घालपाची गरज आहा यू सी द नंबर ऑफ काउज अँड बुल्स बुलॉक्स अँड देयर काफ्स ऑन द रोड एक कडे 150 अंजुना तेतूस गेले आमी 150 वयर एके कडे बसलेले तेंका काडपाक कितलो टाइम लागलो स्पीकर सर हांव कित्याक उलयताय वी हॅव टू गिव देम देयर होम बिकॉज तेंका आमी सोडलेले आहा आमी लोकलांनी सोडलेले आहा काव शेडीची घरां बांदली रूम बांदले भाड्याक दिले हॉटेल केले गेस्ट हाऊस केले तेंची काव शेड नाच जाली कोण तरी सकाळी फुडें 5 वचून दूध काडटा गायेचे हुंय रोडार ती आपली गाय म्हणटा आणि ऍक्सिडेंट जात जाल्यार कंपेन्सेशन सोदता स्पीकर हांव मंत्र्याक दोश दिना पूण हे आमी काम करपाक जाय प्रत्येक आमदारान तालुका वायज काम करपाक जाय खूब आनी उलोवपाक आसलो वेटेनरी सर्विसीस म्हाजो टायम जाल्लो आहा थँक्यू स्पीकर सर मातशे जाग्यार घाले दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सपोर्ट करपाक हांव उबो रावल्लो आसा आनी ऑपोज द कट मोशन सगळ्यात पयलीं हांव मंत्री आणि मुख्यमंत्र्याचे मनापासून धन्यवाद म्हणटा की आमचे जे मुळगावचे वेटेनरी हॉस्पिटल असले त्याचे अराउंड कॉस्ट अराउंड 10 crores आसा ताचे ऑलमोस्ट टेंडर बी जाला ओपनय जाल्ले आसा थोडे अप्रुवल्स उरला थोड्याच दिसांनी म्हाका दिसता एका फुडल्या 15 दिसांनी की म्हयन्यान ताचे फाउंडेशन जातले मंत्री बाब खरेंच मनापासून धन्यवाद ही आयडिया ऍक्च्युअली खूप वर्सां पयलींची आसली पण खुबसो मदींच इश्यू आसले लँड ट्रान्सफर जावपाक जाय आशिल्ली बाकीचे फॉर्मॅलिटी आसले पण सगळ्या गोष्टीक मंत्र्यान म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा मुख्यमंत्र्यानय सपोर्ट केल्लो आसा
स्पीकर सर उलयतना हांव एकूच सांगता आतांच बाकीचे कलीग म्हजे उलयले एकूच सांगता हिंदुस्तान टायमाचेर एक डेटा प्रेजेंट जाल्लो जो इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्रीन लोकसभेन केल्लो ऑन एप्रील 1 डॉग बायट केसीस इन गोवा 2022 8,057 केसीस असले 2023 11,904 2024 17,236 म्हणजे जर हे डॉग बायट केसीस जर पळयशात इतले वाडल्यात दॅट गोज विथआउट सेईंग की खरेच स्ट्रे जे डॉग आसा खूप वाडलेले आसा वचत त्या वॉर्डांनी वाडलेले आसा म्हणजे पंचायत लेवल सगळीकडे वाडलेले आसा आमकां खंय तरी हाचेर सिरियसली विचार करपा जाय वी नीड टू ऑल ऑफ अस वर्क टुगेदर पण ह्या कुत्र्यांचो जो इतलो हे जाता म्हणजे केन्ना केन्ना सकाळचे उठून जर वॉकिंगेक वयतलो रस्त्यार जाल्यार भंय दिसता कितें तरी हातीन काठी घेवन वचचें पडटा जाल्यार खंयचोय कुत्रो चावूंक शकतात आनी हो फुडें वचून भंय जातलो कित्याक जो हांव मुद्दाम डेटा कित्याक सांगलो जो वाडटा न्हू कशें 2022 8,000 2023 8,500 ओके 2024 9,000 पण 2022 8 2023 11 2024 17 कितलो डिफरन्स पळय इट जस्ट मल्टिप्लायिंग सो हो कंट्रोल करपाक आमच्या डिपार्टमेंटान काळजी घेवपा जाय आमचो मंत्री खूप रिसेप्टिव्ह आसा ही ऑलवेज टेक केअर ऑफ इट दुसरो हांव एक 2 मिनटां उलयतलो चड ना म्हज्या मतदारसंघान स्पेशली आमच्या त्या गांवांनी खुबशे आमचे शेतकरी आसा ज्यांचे दुधाचोच धंदो करता खूप वर्सां ते दुधाचो धंदो करता आनी तांचे बरे चल्लेले आसा हांव तांचे कडेन खूब जाणां कडेन 1 to 1 उलयलो ग्रुपान उलयलो तांचे समोर तांचे मंत्रीबाब तांची कंप्लेन कितें आसा जी तुमी नवी सुधारीत स्कीम केल्यात ते कितें म्हणटात ही जी स्कीम आसा ते तुमी नव्या शेतकऱ्यांक केल्यात आनी ओल्ड शेतकरी आसा तांकां ही स्कीम ना तांचे म्हणणें कितें आमी इतलीं वर्सां ह्या धंद्यान आसा नवे जे येतात म्हणजे जे कोण हे धंदो करपाक ते कदाचित 1-2 वर्सां करता फुडें कंटिन्यू करता करिना पण आमी इतलीं वर्सां करता आमकां कित्याक स्कीम ना सेकंडली तांचे कशें आसा म्हणणें तुम्ही स्वतःच्या तुमच्या आन्सर्स दिला जे म्हजे ऑनरेबल कलीग जितान घातलेले स्टार क्वेश्चन 9A तातूंत तुम्ही कितें दिल्यात तर तुमचे जे आमकां दिसाक जे दूध जाय ते अराउंड 48,818 लिटर जाय आणि आमकां जे फक्त मेळटा आमचे जे तयार जाता गोंयांत ते 37,986 म्हणजे 11,000 अराउंड डिफरन्स आसा हे तुम्ही प्रोक्युअर भायल्यान करता दॅट मिन्स कितें आमचे मिल्क प्रोडक्शन हांव नको हांव फूल डेटा पळोवंक ना सो आय विल नॉट कमेंट एक तर आमचे मिल्क प्रोडक्शन वाडोवपाची खूब गरज आसा आणि तुम्ही एग्री करतात तुमच्या आन्सरांतय एग्री करतात की कारण कितें मिल्क प्रोडक्शन तर मिल्क प्रोडक्शन कमी जावपाचें तुम्ही कारण कितें म्हणटात तर मिल्क जो कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट आसा हो खूब हाय आसा आणि तांकां प्रॉफिट ना हे तुम्हीच उत्तर दिल्लें आसा तुमच्या स्टार क्वेश्चनान दिला तुमच्याच ऑफिसरांनी सो त्या खातीर म्हजो सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा तुमकां तुम्ही तांकां जो 40% सपोर्ट प्राइस दितात तो सपोर्ट प्राइस खंय तरी वाडयात तांकां ते फिजिबल जावनी जर फिजिबल जायना जाल्यार हे मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट डावन द लायन आमच्या गोंयांत हे कमी जातले आता मिल्क प्रोडक्शन कमी जावपाचो एक इशू दुसरो इशू कितें हांव जर शेतकरी आसा इतकी वर्सां गाईचो धंदो करता फाल्यां म्हज्या फाटल्यान म्हजो पूत करिना म्हणजे हांव आनीक अनएम्प्लॉयमेंट वाडयता किंवा माझा आनी घरातलो करता किंवा हांवूच धंदो बंद करता म्हणजे हांव अनएम्प्लॉयड जाता सो दुसरो इशू तो आसा अनएम्प्लॉयमेंट वाडटलो जाल्यार गोंयकार आमचे प्रत्येक धंदे जर कमी जायत आज आमचो कोण आसा गोंयकार पयलीं कार्पेंटर कमी जालो मागीर गवणो कमी जालो आज आमचो डेरी वालो कमी जालो मागीर तूं जालो जाल्यार Speaker, sir, under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. So, Speaker sir, so त्या खातीर आमी ह्या जे फार्मर्स जे आमचे गायींचो धंदो करता तांकां आमी कशे रिटेन करतले तांकां कशे सपोर्ट करतले हांव जाणा पर्सनली इन्सिडन्स की आमचे कितलेशेच शेतकरी भाव आसात किंवा माझे इनफॅक्ट माझे 1-2 पंच आसात जे हो धंदो करता एकट्यान तर सारकोच सोडला आनी एकटो आतां सोडपाचे वाटेर आसा त्यामुळे कशें आसा पंच आसल्यार परत येता हांव विचारता अरे बाबा कितें इशू आसा तुमचो जो मेडिसीन कॉस्ट आसा न्ही सर तो पयलीं म्हाका दिसता 20% दिताले आतां तुमी 50% तांच्या कडल्यान पयशे घेता सो तो रिजनेबल अमाउंट तांचो घ्या हांव कोणाक ब्लेम करना बट आमकां सगळ्यांक जर आमी काम केलें बरोबर
जाल्यारच हे मिल्क प्रोडक्शन वाडू शकता आमच्या भुरग्यांचो एम्प्लॉयमेंटूय वाडटलो आणि ओव्हरऑल आमकां बरें जातलें. तुम्ही खुबशे स्किमी केल्या, हांव ना म्हणना. मुख्यमंत्री ह्या सुधारित कामधेनू स्कीम केल्यात, रिवायज इन्सेंटिव्हाचे केल्यात. दुसरो जो हो तुम्ही सपोर्ट प्राइस दिता, एक सिन्सियर रिक्वेस्ट तुमकां, आमकां सगळ्यांक, हांव परत एकदा हे स्टेटमेंट म्हणटा, हल्लीच म्हटलं, आमकां सगळ्यांक पगार 7 तारखे पयलीं सगळ्यांची अपेक्षा असता, इन्क्लुडींग आमची असता. पूण सपोर्ट प्राइस तुमच्यामुळे म्हणना, कित्याक तुम्ही, हांव एकदा क्वेश्चन काडलेलो, तुम्ही एक्सप्लेनेशन दिला, पण खंय तरी डिले जाता. हो सपोर्ट प्राइस तांकां जो आसा, हांव म्हणना की म्हयनो जातकीर 7 तारखेक तरी मेळचो, पण 2 म्हयन्यांनी तरी मेळपाची कशी तरी तुम्ही सिस्टम करात. समहाव तुमची सिस्टम, वेदर इट इज ॲट आमच्या गव्हर्नमेंट लेवल ऑर मिल्क डेअरी लेवल ऑर सोसायटी लेवल, खंय तरी देर इज अ कन्फ्युजन आसा. म्हाका दिसता काल थोड्या शेतकऱ्यांक पयशे मेळलेले आसा, कित्याक हांव विचारलेले आसा, तुम्ही करतात. कित्याक हो जो सपोर्ट प्राइस वाडोवपाचो आणि टायमार मेळपाचो खूब. तुम्ही जर पळयशात तुमचे स्किमी तुम्हीच दिल्यात, पशुपालन स्कीम दिला, एकच मिनिट, डेली इक्विपमेंट स्कीम दिला, फायनान्शियल असिस्टंट दिलात. हातूंतलो सगळ्यांचो जो डेटा दाखयतात 23-24 अमाउंट रिलीज केल्लो जास्त आसलो पशुपालन, अंदू 24-25 कमी आसा. डेरी इक्विपमेंट स्कीम 23-24 9 लाख दिल्यात, 24-25 फक्त 3 लाख दिल्यात. तुमचंच सांगता. फायनान्शियल असिस्टंट टू डेअरी 23-24 तुम्ही 2,21,000, हो एक वाढलेलो आसा 3,75,000. म्हणजे डेटा जो सांगता की शेतकरी डेअरीचे कमी जातात असो डेटा सांगता माझ्याकडे हे ना, तुमचोच दिल्लो डेटा सांगता. म्हणजे सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा, आमचे जे शेतकरी जे भाव आसात, खास करून डेअरी भाव, आमकां तांकां खूप सपोर्ट करपाक जाय. मिनिस्टर सदांच रिसेप्टिव्ह असता, केन्नाय कितेंय जर आमकां डावट आसले आमी अप्रोच केले, सदांच म्हणजे आयकता आनी म्हणजे एका कॉलाचेर तो बाबडो सगळी आमची कामां करता. थँक्यू फॉर ऑल द सपोर्ट. पण हे मातशे गोष्टी तुम्ही लक्षात घेवच्यो. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 66, fishery. Saglan Pehli, I would like to thank our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Honorable Minister for Fisheries Sri Nilkant Harankar for providing a source of employment to one person from my constituency by providing him eco-friendly movable kiosk मस्तने वाहिनी 3-wheeler. ही एक जी तुम्ही स्कीम काढलेली आणि ही तुम्ही माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या एका भुरग्याक जयंत मोर्जे म्हणटा एका तुम्ही 3-wheelerची रिक्षा दिलेली आसा फॉर सेलिंग फिश. एक खरंच अत्यंत गरजेची गरज आसा अशी बाकीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तुम्ही दिला, बट म्हाका दिसता हे मोठ्या प्रमाणे वाडपाची गरज आसा. स्पीकर सर, मुद्दाम हेच्या भितर एकूच चेंजीस करपाक हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन, कित्याक जे तुम्ही बँक गॅरंटी मागता त्या मनशा कडसून 1 लाख रुपयाची, ती हे गरीब लोक असल्या कारणान तुम्ही ते एक 50,000 करची केली. सो एक 50 ती असलेली डिमांड असलेली. स्पीकर सर, बाकीचे खुबशे आसा फिशिंग डिपार्टमेंटाचे रिलेटेड माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे. पयरूच क्वेश्चन आवाराचेर हांवें डिस्कस केला, ताजे लागून हांव तेजे चड डिटेलान उलयना. हांव म्हाजे डिमांड्स आसा ते तुमचे कडेन प्लेस करता ऑनरेबल मिनिस्टर. ते फिशरीसाचेर ना उलयता, कित्याक बाकीचे ते सेम रिपिटेशन जावपाक नाका जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तेंच्या बाबतींत. आनी प्लस तेंचे दोगांचे हांव तुमकां मुद्दाम मेमोरंडमूय दिता. स्पीकर सर, दोनी जे आमचे सोसायटीचे, एक बायणा रापोणकार एंड फिशींग कॅनोस ओनर्स एसोसिएशनाचे जे म्हाका तेंच्यांनी दिल्लेले आसा ते, आनी एक दुसरे आमचे जे आसा ते वलंकनी कॅनोस ओनर्स सोसायटीचे. हे दोनी सोसायटीचे जे मेमोरंडम म्हाका दिल्लेले आसा, जे तेंचे डिमांड्स आसा, हेवूय तुमचे कडेन हांव प्लेस करता अलॉंग विथ अदर फिशरीज डिमांड्स. स्पीकर सर, हांव मुद्दाम एक इश्यू आमच्या मंत्र्याच्या फुड्यान हाडपाक सोदता, कित्याक दो इट इज नॉट रिलेटेड टू हिम डायरेक्टली, बट हे फिशरीज डिपार्टमेंटाचें काम. कित्याक आमचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा, जे आमचे बायणान देस्तेरोचे, तेंचो म्हणल्यार सगळ्यांक व्हडलो प्रॉब्लम म्हणटा नुस्तें धरून हाडल्या उपरांत जेन्ना ते सकाळच्या मार्केटान विकपाक लागून एसपीडीएन वयता, सावथ गोवा पीडीए मार्केटान, थंयसर ते आपली रिक्षा घेवन वयता आनी ते आमचे धाकटे पोनेका डिंगी घेवन वयपी, आनी हे डिंगीन नुस्तें हाडल्या उपरांत जे थोडे 2 पाटले 3 पाटले मेळटा ते एकाच रिक्षान घालता आनी 6 जाण मेळोन या 4 जाण मेळोन या 8 जाण मेळोन अशें ते घेवन वयता. थंय गेल्या उपरांत फक्त एकूच म्हाका थंयसर इश्यू त्या लोकांक फेस जावपाक लागलेलो आसा, कित्याक एवरी जी रिक्षा बाकीच्या लोकांक कशें चार्ज करता,
एक रिक्षा येयली काय ताका 300 रुपया पर डे चार्ज करता. हांगा कितें जावपाक लागलें आसा, जी रिक्षान ते लोक येतात तांकां पर पर्सन 150 रुपीज पर आवर चार्ज करता. म्हटल्यार एक 6 जाण गेले एका रिक्षान, रिक्षेक चार्ज करता ते करतात, बट 150 into 6 म्हटल्यार 900 रुपीज प्लस 5 वरां ते उरले. एक वराक 150 रुपया एक वराक. जर ते 5 वरां उरले जाल्यार ते 900 into 5 म्हटल्यार 4,500. एक रिक्षा घेवन जो फिशरमॅन वयता स्पीकर सर ताका 4,500 रुपया भरचे पडटा. आनी साऊथ गोवाचे बाकीचे जे रापणकार आसा तांकां फक्त 300 रुपया एका रिक्षेक फाटल्यान घेता. सो हो एक गंभीर इश्यू आसा. आमचो ऑनरेबल चेअरमॅनूय हांगा आसा साऊथ गोवा PDAचो, हांवेंनूय हेजे कडेन डिस्कस केलेले. हांव मागता तेजे कडेन हेजेर मातशें लक्ष घालून हे आमच्या बायलान देस्तेरो फिशरमॅनाचो जो इश्यू आसा तो मातसो भितर लक्ष घालपाची गरज आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 65, देर इज सिरियस कन्सर्न. आमकां सगळ्यांक कळवा आसा स्ट्रे डॉग्साचे लागून म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सन आसा ते आसात मुर्मगांवान, बट आख्खे गोंय भितर हो विशय आसा. आयज कितलेशे डॉग बायट्स वाडलेले आसा. हे कुत्रे लोकांच्या फाटल्यान कशे गाडी चलयतना या चलोन वयतना फाटल्यान धांवता आनी कशे ते भुरग्यांचेर अटॅक करता, ट्युरिस्टांचेरूय अटॅक करता आनी खुबशे लोकांची जी लायफ आसा ती रिस्कान घालपाक लागलेली आसा. कित्याक आयज पळोवपाक गेल्यार रिसेंटली कितलेशे आमी डॉग अटॅक आयकपाक मेळटा आमकां ऑन यंग चिल्ड्रन्स, ऑन ट्युरिस्ट वेरियस बीच ऑफ गोवा, वीच इज एक्चुअली अ सिरियस मॅटर ऑफ कन्सर्न. हेजेर म्हाका दिसता लक्ष घालपाची गरज आसता. आनी हे सगळे जर तुमी जाग्यार हाडटलो जाल्यार म्हाका दिसता देर इज अ अर्जंट नीड ऑफ स्ट्रे डॉग पॉलिसी फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. ही तुमकां स्ट्रे डॉग पॉलिसी हाडपाची गरज आसा तेन्ना ते म्हाका दिसता खंय तरी आमचे जाग्यार पडटले. देर इज अ नीड फॉर मॅसिव्ह sterilization and vaccination drive be taken in Mormugao constituency, as there are many stray dogs. हांवें तुमचे कडेन मागलेले आसा हे मातशे जाग्यार घालून दिचे. तशेंच अपग्रेडेशन ऑफ वेटरनरी डिस्पेन्सरी एट वास्को विथ प्रोविजन ऑफ ब्लड टेस्टिंग एंड एक्सरे फॅसिलिटी, कित्याक ती आमकां थंय ना. आनी हे करतले जाल्यार कोणाकूय हे जे आमचे NGOs आसा, पीपल ऑफ एनिमल, PFHA आनी बाकीचे हांकां सगळ्यांक हे पेट्साक घेवन मारगांव नाल्यार फोंडा वयचे पडटा. सो एक आमकां वास्कोवूय हे ब्लड टेस्टिंग आनी एक्सरे फॅसिलिटी घेवन दिवची. The organization like PFA and other NGOs are facing lot of financial constraint. Hence, their grant may be increased, as most of the time they are overloaded with the pet dog treatment, and further the stray dog are treated with free of cost. तशेंच मागता आमचे conduct a mission rabies program in a larger scale in all the assembly constituency on regular basis. Speaker sir, त्याचप्रमाणे जे एनिमल देर इज अ नीड ऑफ लार्जर एनिमल शेल्टर इन साऊथ गोवा. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन कित्याक तेंच्यांनी आमच्या डिपार्टमेंटाक ही लँड अलॉट करची जेच्या खातीर साऊथ गोवान आमकां एक व्हडले आमकां एनिमल शेल्टर मेळटलें. त्याच प्रमाणे हांव मुद्दम रिक्वेस्ट करपाक सोदता ऑनरेबल स्पीकर टू द मिनिस्टर, द डिपार्टमेंट शूड हॅव डायरेक्ट MOU विथ दी NGOs and animal welfare organization rather than through the local bodies and provide grants in directly to them. तांकां डायरेक्ट दिया. ते मदीं लोकल बॉडीजाक दवरनाका, तांकां डायरेक्ट तुमी करून घ्या. देर आनी तेज्या प्रमाणे हेजेर उलयतना हांव मुद्दाम तुमकां स्ट्रे कॅटल्साचेर उलोवपाक सोदता. In recent time, many accidents have taken place on the roads involving stray cattle that claims lives of both the human and the animals. मागीर आमकां मुद्दाम एक सांगपाक सोदता, there is a need to have more Gaushala in the state, at least one in each taluka, if not in every constituency सुद्धा जाल्यार बेस्ट जाली. कित्याक म्हाका उगडास आसा 9 जुनाक जेन्ना कला मंदिर फोंडा जेन्ना आमी वी वर सेलिब्रेटिंग 11 years मिनिस्टर सरूय थंय आसलेलो तेन्ना आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान थंयसर अनाउन्स केलेले आनी CMच्या फुड्यान सांगलेले की बाबा 11वी तालुका भितर हेजी गरज आसा म्हणून गौशाला जावपाची म्हणून. आनी तेन्ना सगळ्या पेपरांनी फ्रंट पेजीचेर हाडलेले 12 तालुका 12 गौशालाची गरज. मंत्री शिरोडकर मुख्यमंत्र्याकडे विनंती. सो हेजेर मातशें लक्ष घालून म्हाका दिसता हे ऑन प्रायोरिटी हे करपाची गरज आसा. स्पीकर सर 2 मिनिट. आय हॅव बीन अप्रोच असोच तुमकां हो विशय हांवें कित्याक सांगला, देर आर NGOs and organization ऑफ गौ माता प्रेमी and गौ रक्षक टीम who are ready to take care of this stray cattle. हे गायींच्यो गोरवांची कुयदाद घेवपाक ते रेडी आसा, फक्त ते मागता की तांकां जागो दिवचो म्हणून. तसोच एक NGO आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मुर्मगांव वचून, तेंच्यांनी म्हाका येदो व्हडलो मेमोरंडम दिलेलो आसा बाय मिस्टर राघवेंद्र मेस्ता. तेणें म्हाका मेमोरंडम दिलेलो आसा आनी मेमोरंडमाचेर आमच्या आख्ख्या लोकांनी ते लोक जे काम करतले पळय 50 लोकांनी सायन मारून दिल्लेली आसा. हो मेमोरंडम हांव तुका दिता. 50 लोकांनी सायन मारून दिले. ते
ते रेडी आसा ही गौशाला आमकां फक्त ते म्हणटा कितें मुर्मागोवन एक गव्हर्मेंट लँड आसा ती आमकां दिवची म्हणून. सो हांव मागता तुमचे कडेन कितें तेवूय तुमकां मेळपाक मंडळ येतले मंत्री बाब तशेंच सीएमाकूय मेळपाक येतले मेमोरंडम दिवपाक तुमी हेजेर मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा. स्पीकर सर लास्ट पॉयंट उरलेलो आसा अंडर द स्टेट कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम गव्हर्मेंट शूड रिलीज ग्रांट डायरेक्टली टू द गौशाला आणि डिमांड 159 आयज हांव हेजेर चड उलयता कित्याक एवरी टायम हांवें मिनिस्टराक सांगलेलें आसा जी आमची अमोनिया स्टोरेज टँक आसा जी आमची एमपीडीन आसा म्हणजे आमची जेटीच्या फुडल्यान आसा इट इज बीन सिट्युएटेड इन द डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया आणि केन्ना हेजेर हांगा डिजास्टर जावंक शकता कित्याक आमी कितलेशे केसीस पयला अमोनिया लिकेज जाल्लेली आणि अशें जर जालें हांवें तुमचे कडेन रिक्वेस्ट केल्लो कित्याक जेन्ना ते मॉक ड्रील करता तेन्ना आमचो एक लोकल रिप्रेझेंटेटीव थंयसर आसचो म्हणून पण अजून पर्यंत तो आमचो लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह घेवना आणि ते केन्ना मॉक ड्रील करता आमकां खबर सुद्दां आसना कित्याक बाबा ती अमोनिया टँक सारकी आसा काय ना काय कितें डिजास्टर जावंक शकता. सगळ्यांक व्हडलो आमचेर तुमी एक उपकार करूंक शकता ही डायरेक्टली थंयसर शिफ्ट करूंक शकता जुवारी नगर जशी सगळी आयओसी टँक आसा ती जुवारी नगर शिफ्ट केला तशी ती अमोनिया टँकूय थंय शिफ्ट करची इतले ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता. थँक्यू सर. Requesting all members to kindly monitor the clock to avoid me ringing the bell. Kedar Naik. Support the demands and oppose the cut motion listed in today's order. Speaker sir, demand number 65, Animal Husbandry and Veterinary Services. Speaker sir, आमची पिलेन पंचायत जी आसा आणि पिलेन पंचायतीन आपली स्वताची गौशाळा बांदल्या. म्हाका दिसता की अशी सुंदरशी गौशाळा तुम्ही ऑनरेबल मिनिस्टर केन्ना येवचे आमच्या वांगडा पळोवपाक. त्या वाठारांतल्यो सगळ्यो गायो ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो गायेंक ते आपल्या गौशाळेन हाडटा तांकां लागून तेंच्यांनी स्पेशल म्हणजे तांकां खाणाक लागून स्पेशल तेंच्यांनी फॉडर ते जिती म्हणजे झाडां बिडां लावन ती हें बीन लावन ते कितें खाण आसा हेंचें ते सगळें लावन तेंच्यांनी प्लांटेशन करून ते बऱ्या भशेनी हें चलयता गौशाळा. स्पीकर सर म्हाका एकूच रिक्वेस्ट आहा की त्या गौशाळान एक वेटनरी डॉक्टर केन्नाय रेग्युलरली विजीट करचो आणि जे करून त्या आमचे जे कॅटल्स आसा थंय तेंचे हेल्थ बऱ्या भशेन उरचें कित्याक तेंच्या हेल्थाक लागून आनी तेंच्या बऱ्या हेका लागून ती पंचायत भरपूर काम करता आणि तेंच्यांनी डेडिकेटेड थंय दोग तीग जाणां लोकूय दवरल्या ह्या कॅटलांचे कॅर घेवपाक लागून. स्पीकर सर म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर आनी हांवें एक दीस थंय वचून एक विजीट दिवचें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरानूय सांगलां आमकां एक दीस या म्हणून थंय. सो आमी थंय वांगडा वचून आमी एक तांकां अप्रिसिएशन जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता इट वील सेट अ एग्जाम्पल टू ऑल दी अदर पंचायत्स की ते ज्या तरेन काम करता आपल्या हेच्या गांवाच्या गायेंक लागून नाजाल्यार त्यो वाटेर एक्सिडेंट जावन पडटा आनी कितें जावन पडटा आनी लोक तेंचे कॅर घेना. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक एक आमी थंय जॉयंटली वचचे आणि थंय एक वेटनरी डॉक्टर तो तुमी दिवचो जो डेडिकेटली थंय वचून टायम टू टायम तेंचे कॅर घेतले. स्पीकर सर डिमांड नंबर 66 फिशरीज. Because the Marlim jetty, which is located across our capital city, Panjim, म्हाका दिसता एक व्हडली जेटी आमच्या ऑपोजीट हितून आसा आनी म्हाका दिसता हांव कॉंग्रेच्युलेट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक तेंच्यांनी खरीच एक बरी जेटी ती नवी जेटी थंय बांदल्या म्हणून कित्याक कित्येक वर्सां ही पेंडींग आशिल्लें आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान ती कंप्लीट केली. स्पीकर सर एकूच तुमच्या नजरेक हाडून दिवंक सोदता की जी नवी जेटी बांदल्या ही 100% जेटी बांदल्या पण हितूंतली फक्त 40% जेटी जी आसा ही यूज जाता. स्पीकर सर कितें जाता ते ड्रेजिंग करूंक ना आनी हांव म्हाका दिसता एवरी इयर हो हांव सब्जेक्ट तुमचे कडेन मांडटा गरज आसा ड्रेजिंग करपाक कित्याक येदी व्हडली जेटी बांदून जर हेजो फायदो जायना जाल्यार भरपूर त्रास जातले. स्पीकर सर कितें जाता लो टायड आसता तेन्ना बोट आयली आनी लँडींग केली थंय म्हणजे फीश नुस्तें काडलें आनी आयस डिझल भरून परती थंय लो टायड आयली जाल्यार बोट तेंकता आनी ती बोट परती भायर काडपाक मेळना. सो म्हाका दिसता हेजो फूल यूज जावपाक लागून जे येदें व्हडलें कार्य ऑनरेबल मिनिस्टरान केलां तेका लागून हांगा हे ड्रेजिंग करचें आनी ती फूल जेटी आसा ही फूल 100% जेटी लोकांच्या कामाक येवची बोटीकारांच्या कामाक येवची. स्पीकर सर वॉटर स्टोरेज टँक ना आतां कितें आतां CRZचे अप्रुवला थोडी उरल्या म्हाका दिसता जर इनिशिएट आमी टायम टू टायम केलें जाल्यार अंडर वॉटर स्टोरेज आसा ही आमकां बेगीन आमकां करपाक मेळटली. नाजाल्यार स्पीकर सर कितें जाता पीक टायम जेन्ना आसता तेन्ना नुस्तें पडपाचो टायम आसता सिजन आसता तेन्ना बोटी येता आनी बोटी रिफील म्हणजे उदक भरपाक लागून तांकां टायम भरपूर लागता आनी सगळी बोट जर रेडी सुद्दां जाली जाल्यार ती बोट भायर धाडपाक मेळना कित्याक टँकर आयलो आनी त्या टँकरांतल्यान उदक घातलें हेका भरपूर टायम लागता आनी प्रेशियस टायम जो आसता तो टायम पिड्ड्यार जाता. सो हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की
त्यांची वॉटर टँक स्टोरेज जी हें आसा ती बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी तांकां सोल्युशन काडचें म्हणून. स्पीकर सर, जेटी कंप्लीट जाल्या, वयर ऑफिसांय सुंदर बांदल्या, पूण म्हाका दिसता गरज आसा ही ऑफिस यूज जावन येवपाक, कित्याक खुबशीं ऑफिसां बांदलेलीं आसा पळय बंद आसा नव्या हितून. आनी जर ती टायम टू टायम जाय जाल्यार ऑनरेबल मिनिस्टर एक दीस या आमी जेटीर एक डेडिकेटेड ऑफिसर तुमी ताका लागून दवरा, कित्याक इतलें काम करून सरकारान तुमी इतलें बरें काम केलां थंय आनी तें इनकम्प्लीट म्हणजे तें युटिलायज जायना. सरकाराचो पयसो आसा तो युटिलायज जायना. सो ताका लागून स्पीकर सर हांव मागतां मिनिस्टरा कडेन की आमी तें हें ऑफिस जी आसा ही जाग्यार लावची. स्पीकर सर, GSIDCन तो टेंडर काडलेलो आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर टायम बाउंड काम करूंक पावूंक ना, ताका लागून टर्मिनेट जाला. हितून स्पीकर सर कितें जाला, मेजर इम्पॉर्टंट पार्ट जो आसा जंय नुस्तें लँडींग आनी आयस परतें रिफिलींग जाता बोटीक, हो तितलोच कुडको पेंडींग उरला. आनी हो पेंडींग उरल्या कारणान इम्पॉर्टंट म्हणजे बोट आयली आनी फीश अनलोडींग करपाक लागून आनी आयस फील करपाक लागून हो स्ट्रेच तसोच उरला आनी बोटकारांक भरपूर त्रास जाता. ताका लागून स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करता, आतां तेंच्यांनी टेम्पररी थंय सोल्युशन एक काडला, तेंच्यांनी फॅब्रिकेटेड रॅम्प थंय तयार केला सोसायटीन, आनी म्हाका दिसता हो रॅम्प करून तांकां भरपूर फायदो जातलो. पूण इन फ्युचर स्पीकर सर मातसो हेजेर हें जर सारको जाग्यार घातलो हो रॅम्प, जाल्यार अनलोडींग करपाक, रिफिलींग करपाक आनी स्मूथ ऑपरेशन ऑफ जेटीक लागून आमकां हेजो भरपूर फायदो जातलो. स्पीकर सर, हांव रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन हे जो इशू आसा हो ऑनरेबल मिनिस्टरान सॉर्ट आउट करचो. स्पीकर सर, हाय मास्ट दोनी सायडीन, कित्याक बोटी येता वता ह्यो रातच्यो चडचो ऑपरेशन जाता आनी हाय मास्ट ह्या जेटीक लागून खूब टायम जालो आमी रिक्वेस्ट करता. म्हाका दिसता स्पीकर सर ऑनरेबल पावर मिनिस्टरा कडेन आतां तेंचे कडेन हाय मास्ट आयिल्ले आसा, जर तुमी एक तांकां लेटर बरयत जाल्यार दोन म्हाका दिसता हायमास्ट एवरी जेटीक ते दिवंक पावतले. आनी हे 2 हायमास्ट जर जाले जाल्यार तेंचें रातचें जें काम आसता, जे लेबर्स जे आसता आनी रातचे टायम टू टायम अनलोडींग करता, तेजो भरपूरसो फायदो आमच्या बोटीकार भावांक जातलो. आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या फावटी हो डिमांड जो आसा लॉंग पेंडींग आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर कंप्लीट करतले म्हणून. स्पीकर सर, वेट सबसिडी आमचे लेट मनोहर भाई पर्रीकारान सुरवात केल्ली आनी खरोच त्या नुस्तेकार जे फिशरमॅन आशिल्ले बोटीकार तांकां एक खरोच एक बऱ्यांतलो बरो तेंच्यांनी तेन्ना सपोर्ट दिल्लो. फॉर सम रिजन्स ही आतां सबसिडी जी वेट सबसिडी जी आसा ही पेंडींग आसा, ही तांकां रिएम्बर्स जावंक ना. सो हेका लागून ते कंटिन्युअसली म्हाका दिसता सगळ्यां कडेन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आयल्या, म्हाजे कडेन येता, ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन येता. सो हेजेर मातशें लक्ष घालचें आनी हे बेगींतल्या बेगीन हो जो इशू आसा हो सॉर्ट आउट करचो. बिकॉज सर, फ्यूल सबसिडी टू आमचे ट्रेडिशनल वडेकार जे आसा, आमचे ट्रेडिशनल वडेकार हे भरपूर काम करतात आनी स्पीकर सर तेंची जी सबसिडी आशिल्ली 50,000 ही रिड्यूस करून कमी करून 30,000 जाल्या. म्हाका दिसता ही सबसिडी डबल जावंक जाय आशिल्ली, 50,000 1 लाख करूंक जाय आशिल्ली, बट फॉर सम रिजन इट इज रिड्यूस, इट इज कम डावन टू 30,000 रुपीज. स्पीकर सर, वडेकार जे आसा हे म्हणजे वडे घेवन भायर गेल्यार नुस्तें हितून दाखयतात तशें आसना, हितून भरपूर प्रॉब्लम आसता. आयज वडेकारांक आपली होडी चलोवपाक लागून जे लेबर लागता तेंचे लेबर सॅलरी जी आसा ही 3 टायम्स वाडलेली आसा. आनी स्पीकर सर, एवरी टायम ते फ्युअल घालून भायर वता आनी एवरी टायम ते कितें आयज आपली नॅट्स घेवन भायर वयता, पूण ते अश्योर्ड ते गॅरंटी आसना की तांकां कॅच मेळटली काय म्हणून. आनी ते खाली जर आयले जाल्यार हितून भरपूर त्या होडयेकारांक लॉस जाता. आमी ह्या होडयेकारांक, ट्रेडिशनल होडयेकारांक आमी सपोर्ट करपाचो गरज आसा आनी ताका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की हांकां जाता तितले आमी फायनान्शियल असिस्टन्स दिवचे, जाता तितल्यो आमी तांकां स्किमी ज्यो आसा त्यो आमी तांकां दिवच्यो. बिकॉज लास्ट वन टॉपीक, सो फीश फार्मींग. स्पीकर सर, फीश फार्मींग जे आसा म्हाका दिसता प्रमोट करपाची गरज आसा आनी हितून नवे यूथ जे आसा तांकां आमी जर एंटर करपाक आमी तांकां अट्रॅक्ट जर करूंक पावले जाल्यार हे भरपूर आमकां फायदो जातलो. स्पीकर सर, हेका लागून अवेरनस भरपूर गरजेचें. डिपार्टमेंट करताच पूण हे अवेरनस मातशें वाडोवन करचें पडटलें, कित्याक खुबश्यो अश्यो स्कीम जे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक स्कीम आसा. स्पीकर सर, थोडे स्वयंपूर्ण मित्र आसा जे पंचायतीन सॅटर्डे वता हे खरेंच बरें काम करता एंड दे आर क्रिएटींग अवेरनस अमॉंग द विलेजीस. ही बरी गजाल, पूण म्हाका दिसता जर डिपार्टमेंटान आनी इल्लें सिरियसली घेवन फुडें व्हेलें जाल्यार आमचे एम्प्लॉयमेंट जो आसा, नवो यूथ आपलो ओन बिझनस करपाक लागून हेजो भरपूर फायदो जातलो. ऑल ओवर म्हाका दिसता ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर बरेंतलें बरें काम करता. हे जे रिक्वेस्ट हांवें मांडले, डिमांड मारले, हेजेर लक्ष घालतलो अशें आशा दवरता. थँक्यू. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 65, animal husbandry and veterinary science.
पयलीं स्पिकर सर उलयता आसतना आमचे जे होंडा वेटनरी हॉस्पिटल आसा पोरूय बी हांवें हो डिमांड मानिल्लो ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन नोटी गेल्ली की आमचे जे होंडा वेटनरी हॉस्पिटल आसा ताका जाता तितले बेगीन अपग्रेड करचे टू अ मल्टी स्पेशालिटी कॉम्प्लेक्स कित्याक ज्यो केसीस थंय होणा येता त्यो थंय रिक्वायर्ड डॉक्टर ना रिक्वायर्ड फेसिलिटीज ना म्हणून त्यो परत परत एनिमल्स हॅव टू बी ट्रान्सफर्ड इदर टू म्हापसा ना जाल्यार पणजी आनी ताका कितले ऑन द वे खूब त्रास जाता परत परत एनिमल्स हांगा थंय शिफ्ट करपा खातीर सो मागता की जें वेटनरी हॉस्पिटल आसा ताका बेगींतले बेगीन अपग्रेड करून आमकां एक फूल टायम थंय एक डॉक्टर जाय कित्याक तो डॉक्टर येता थंय ही कम्स ओन्ली ट्वायस ऑर थ्रायस अ वीक सो तो फूल टायम थंय डॉक्टर ना प्लस आमकां जे कितें फेसिलिटीज जाय ताका टू मेक इट अ मल्टी स्पेशालिटी कॉम्प्लेक्स तें तर करतले जाल्यार तुमकां एक ओपीडी थंय कंस्ट्रक्ट करची पडटली एक ऑपरेशन थिएटर जाय थंय बेजीक डायग्नोस्टीक इक्विपमेंट आनी लॅबॉरेटरी फेसिलिटीज जाय फूल टायम वेटनरी डॉक्टर जे हांवें जशें म्हणलां तशें आनी आमकां एक आमचो जो थंय टाटा विंगर जी व्हेहिकल आसा ती एक मातशी एक व्हडली व्हेहिकल इंस्टेड ऑफ दॅट एक व्हडली व्हेहिकल ती सामकी जुनी आसा व्हेहिकल एक एटलिस्ट सुटेबल ग्रावंड क्लियरन्स जाता तशी एक बोलेरो टायप व्हेहिकल कित्याक आमचो जो टेरेन आसा सत्तरीचो इट्स अ हिली टेरेन सो मागता की हे मातशें जाता तितले बेगीन हे आमचे कॉम्प्लेक्स मातशें तुमी बेगींतले बेगीन एक मल्टी स्पेशालिटी कॉम्प्लेक्स करचे वेटनरी हॉस्पिटल आनी आमचे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड DMF आमकां 13 lakhs हॅव गॉट अप्रूव्ड बाय DMF टू प्रोक्युअर एडवान्स इक्विपमेंट आमच्या ह्याच वेटनरी हॉस्पिटला खातीर आनी आमकां डिजिटल डॉपलर आनी अल्ट्रासावंड सिस्टम हे पास जाल्ले आसा सेल्का ऑटोमेटेड हेमेटॉलॉजी एनालायझर पास जाल्लो आसा झेड टायप वेट ऑपरेशन टेबल जाल्ले आसा मोबायल LED OT लायट जाल्ले आसा 1.5 टन स्प्लिट AC हे पसून पास जाल्ले आसा बट हे आमकां ते रिलीज करना कित्याक तुमचे कडल्यान तांकां अंडरटेकींग जाय की ट्रेन्ड टेक्निशियन जाय म्हणून आतां आमच्या हॉस्पिटलान थंय ट्रेन टेक्निशियन ना एक सोनॉलॉजिस्ट जाय लॅब टेक्निशियन जाय ह्या कारणां खातीरच दे हॅव नॉट रिलीज दीस फंड्स अँड बिकॉज द अंडरटेकींग इज नॉट गॉट फ्रॉम युअर डिपार्टमेंट एज येट तुमी तर जाता तितले बेगीन तर एक तुमचे अंडरटेकींग दिलें की तुमी सोनॉलॉजिस्ट आनी लॅब टेक्निशियन थंय डिप्लॉय करतले म्हणून ते ताबडतोब हे सगळे फेसिलिटीज आमकां दितले सो ऑटोमॅटिकली आमचे हॉस्पिटल आनी तुमी तर ते OPD बी तर बांदली जाल्यार ऑटोमॅटिकली हें एक मल्टी स्पेशालिटी कॉम्प्लेक्स जातले खुबसो फायदो जातलो बिकॉज आमच्या सत्तरी भागान तुम्ही पळयला वी आर द लार्जस्ट मिल्क प्रोड्युसर्स सो कितल्योश्यो गायो आसात सो तांकां हांगा थंय व्हरपा लागपाना they'll be restricted to सत्तरी सो मागता मातशें ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की जाता तितले बेगीन आमकां एक स्टाफ आमकां हो ट्रेन स्टाफ दिवचो नाजाल्यार जो एक्झिस्टींग स्टाफ आसा तांकां ट्रेन करचे सो दॅट DMF रिलीजीस दीस फंड्स एंड गिव्स अस ऑल दीस इक्विपमेंट जे ऑलरेडी तांणी फायनान्शियल अप्रुवल दिल्लो आसा आनी एक मागता की आमचे जे की विलेज सब सेंटर आसा ते मातशे अपग्रेड करचे म्हणून तुमचेच डॉक्टर योगेश नायक असिस्टंट डायरेक्टर ॲट होंडा वेटनरी हॉस्पिटल तांणी एक लेटर केल्लें तुमच्या डायरेक्टराक एनिमल हजबंड्रीच्या की जे हे आमचे पळय की सब सेंटर आसा केरी ते एक डिस्पेन्सरी जावची म्हणून आनी कित्याक दॅट विल हेल्प बेनिफीट लॉट ऑफ फार्मर्स हू कम फ्रॉम पर्ये मोर्ला अप टू सुर्ला सो हे तर कितें जाता आपल्यो त्यो स्किम्स अवेल करपाक ते इतले पयसल्यान येता आनी तांकां दे हॅव टू ट्रॅवल ऑल द वे टू होंडा हॉस्पिटल ती तर डिस्पेन्सरी आमचे तर हांगा केरी जाली जाल्यार ताजो फायदो जातलो कित्याक आतां ऑलरेडी सुटेबल लँड इन द प्रिमायसीस ऑफ दीस has been identified प्रपोज केला अपग्रेड करपाक ही डिस्पेन्सरी टू डिस्पेन्सरी सो एकदां ही तर रावण डिस्पेन्सरी तर जाली ऑपरेशनल जाल्यार तुमचे वेटनरी ऑफिसर्स आनी MTS बी घालून जाल्यार 2 जाग्याचेर जे ही की सब सेंटरां तुमची चलता दॅट कॅन बी मर्ज इन टू 1 डिस्पेन्सरी ॲट रावण ओन्ली आनी तुमकां तुमचे आतां रायट नाव दे आर ऑन रेंटल प्रिमायसीस सो तुमकां तुमचे पयशे सेव जातले ओवर अ पिरियड ऑफ years so हेय बी मातशे की सब सेंटर्स ही 2 मर्ज करून एक रावण एक डिस्पेन्सरी करात म्हणून हांव मागता दुसरे उलयता आसतना आमचे डेरी फार्मर्स
करंट गोवाचे पळय जे करंट मिल्क प्रोडक्शन आसा इट आमकां सगळ्यांक खबर आसा की इट फॉल शॉर्ट ऑफ मिटींग द कंज्युमर डिमांड खुबशे कमी आसा आनी ह्या खातीर आमी मिल्क जे आमकां गोंयांत जे आमकां हांगा प्रोड्यूस जायना म्हणून आमी महाराष्ट्राच्यान आनी कर्नाटकाच्यान आमकां एक्स्ट्रा दूद हाडचें पडटा टू मीट द कंज्युमर डिमांड. सो हेंय बी हांव हाजे पयलीं उलयल्लें की आमचे जे डेरी फार्मर आसा आमचे 70चे डेरी फार्मर आसा बींग वन ऑफ द लार्जस्ट प्रोड्युसर्स ऑफ मिल्क तांकां तांचे तर मिल्क प्रोडक्शन तर इम्प्रूव जावपाक जाय जाल्यार आमकां म्हाका दिसता तांची जी सबसिडी आसा ती फ्रॉम 40% मातशी 60% करची. तुमी डिजिटायज methods introduce करचे for timely disbursement of incentives adopted like सुमोलान जशें केला तशें गोवा डेरीचे तुमची जी आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या